दिव्यवाणी 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 महिमा तुका आसूं जेजू स्तुती तुका आसूं जेजू हालेलुया 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 देवान आमकां आनी एक दीस फावो केला देवाक आमी अर्गां दिवया. कीर्तन 118:24 वर्ड म्हणटा 118 कीर्तन वर्ड 24 वाचयत गी. सर्वेश्वरान घडलेलो दिसो संतोष आनी आनंदान तो संभ्रमया. सर्वेश्वरान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान तो संभ्रमया. देवाचे उतर सांगता हर एक दीस देवान घडलेलो तो सर्वेश्वरान घडलेलो म्हणटा आसतना हर एक दीस आमी संतोषान आनंदान आमी संभ्रमूंक जाय. तर वो देवान दिलो वो दीस आमी संतोषान आनंदान संभ्रमित आसतना देवान आनी एक दीस आमकां फावो केला आनी हांगासर देवाचें उतर आयकुनचें भागी फावो केला. त्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. कीर्तन संख्या 81 कडेत की कोणाक पयल्या वळीत हांव कंताराच्या बुकान इवांजेला संतोषाची गितां गावया कित्याक आमचें बळ जावन आसा देव. उपरांत जाकोबाच्या देवाक उल्हासान जयकार करा. संगीत सुरू करा. दोल बडया. मधुर नदाची विणणाऱ्यांनी किणो वाजया. मधुर नदाचे विणे आनी किन्नर वाजया म्हळ्यार हर एक म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट हर एक संगीत उपकरणां देवाच्या महिमेक फोव. जे कितें ही इन्स्ट्रुमेंट्स आसात आनी ते वासांतरां खेळचे ते देणें देवान फावो केलां ते देवाचें दान जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना हे सगळे आमी देवाक आमी समर्पूंक जाय. आस हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट वायटाक उपयोग जाते आसा. देवाच्या महिमेक येवचें सोडून सगळे वायटाक वेते आसा. बगार देवाच्या महिमेक ते फोव जावंक जाय. मुखार आमास एक कोंब फुंका. आमास म्हळ्यार काळोख. आमच्या जिवितांत येवचे कश्ट, आमच्या जिवितांत येवचे समस्यो, आमच्या जिवितांत येवची पिडा, आमच्या जिवितांत येवचे विघ्नां आनवारां हे सगळे आमकां उजवाडतावन काळोखाक बेजारायक व्हरून व्हरतात. म्हळ्यार आमास आमच्या जिणेंत कश्ट आसतना समस्या आसतना पिडा आसतना आमी देवाक पुरपुरचे न्हय बगार देवाक स्तुती गावंक जाय. त्या कश्टांती आमी देवाची महिमा सोदूंक जाय. आमासेक तशेंच पुनवेच्या उत्सवाच्या दिसा म्हणजे पुनव म्हळ्यार उसवाड. आमच्या जिणेंत येवचें बरेंपण, आमच्या जिणेंत आसचो संतोश, आमच्या जिणेंत आसचें तें दादोसपण ह्या वेळार आमी देवाक विसरचें न्ही. संपूर्ण तें सगळें आमच्या जिणेंत आसता आसतना आमी देवाक विसरचें न्ही. बगार जिणेंत बरें आसतनाय देवाचो उपकार आमी बावडूंक जाय. कशें कश्टांच्या वेळार देवाक आमी महिमा दिवंक जाय, अर्गां दिवंक जाय. तशेंच जिणेंत भरती आसतना बरेंपण आसतना देवाक विसरचें न्ही. बगार देवाक अर्गां दिवंक जाय म्हणून हें कीर्तन आमकां सांगता. मुखार हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. इस्रायल म्हळ्यार देवान विंसून काडलेली परचां. आमी सगळीं विंसून काडली परचां इस्रायल परचां. म्हणटा आसतना आमकां दिल्लो कायदो कन्नडांत कट्टळे म्हणटात. देवरू कोट्टा कट्टळे इदू. कशें 10 उपादेश आमकां दिल्यात की त्या स्वरमाने ते पाळचे तसले उपादेश कट्टळेಗಳು हे आमी देव उपादेशा वरी देवाक अर्गां दिवचें आमी पाळूंक जाय. हर एका वेळार आमच्या जिवितांत जमच्या हर एका बऱ्या घडितांनी आनी हर एका वेळार देवाक आमी उपकार आठोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. बस तर त्या देवाक आमी स्तुती गावया. पयलें हांव गायता आमकां सर्वांक कळीत आसचें गीत उपरांत सांगात म्हणून गावया. तुका सम्या हांव अर्गां दिता
तुझी विचित्रत्याने आळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्याने आळता तुजो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता ताळयो पटन तुजी विचित्रत्याने आळता तुझो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता सूर्यो संतारावस वाट सांगता अंतरण तुझे महिमेंती भरता सूर्यो संतारावस वाट सांगता अंतरण तुझे महिमेंती भरता रचना तू रचना हा तुझे नाव पविसांव गवागांव रचना तू रचना हा तुझे नाव पविसांव गवागांव तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्याने आळता तुजो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्याने आळता तुजो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता वाडता तुका फुलां फळां वाकणता तुका मनशा बाळां वाडता नवाडता तुका फुलां फळां वाकणता तुका मनशा बाळां रचना तू रचना हांव तुझे नाव पविसांव गवागांव रचना तू रचना हांव तुझे नाव पविसांव गवागांव तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्याने आळता तुजो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्याने आळता तुजो दैविक मोग प्रगट करता तुका सदांच हसूंक ना वाडता सारक्या सो मनशाक रचलोय ताका नेटय रचलोय दैविक कृपेन रचना तू रचना हांव तुझे नाव पविसांव गवागांव रचना तू रचना हांव तुझे नाव पविसांव गवागांव
समया गांधीता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुझो दैवीक मग प्रगट करता तुका सदा सत्संग आवडता तुका समया अर्गान दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुझो दैवीक मग प्रगट करता तुका सदा सत्संग आवडता अर्गा तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गा तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र गवागा रचणार तू रत्ना तुझे नाव पवित्र गवागाव सगळे तुका समया अर्गान दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुझो दैवीक मग प्रगट करता तुका सदा सत्संग आवडता तुका समया अर्गान दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुझो दैवीक मग प्रगट करता तुका सदा सत्संग आवडता जेसू तू म्हजो देव जेसू तू म्हजो जीव हालेलुया जेसू तू म्हजो देव जेसू तू म्हजो जीव परत गावया जेसू तू म्हजो देव जेसू तू म्हजो जीव हालेलुया जेसू तू म्हजो देव जेसू तू म्हजो जीव तुका स्तुती तुका जेसू तू म्हजो मोग जेसू तू म्हजो इश्ट हालेलुया जेसू जेसू तू म्हजो इश्ट जेसू तू म्हजो मोग जेसू तू म्हजो इश्ट हालेलुया जेसू तू म्हजो मोग
सत जेसु तू मुझी वाट हालेलुया जेसु तू मुझे सत जेसु तू मुझी वाट जेसु तू मुझो वैस जेसु तू मुझे दाइस हालेलुया जे और गांज जो हकलाब जिस नमान जिस वंदन जिस हालेलुया 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 बशा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अरे वाला तल्यान हालेलुया हालेलुया कीर्तन संको 50 कडे 7व्या वळीतावन 50वें कीर्तन 7व्या वळीतावन म्हणले आयक म्हजे परजे उलयता इस्रायल तुमचे विरोध ರುಜುವಾತ್ ದಿತಾ ಕನ್ನಡ ಅಂದಿಲ್ಲ ಎಲೈ ಪ್ರಜೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಸು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ वादिसुवेनो इस्रायल देवान विसन काडलेली परसा आनी आज देव आमकां कितें सांगता पळय मुखार हांव तुजो देव तुज्या बलिदाना विशयांत हांव तुजें दुशण करिना जें कितें तुवें बलिदानां केल्यां जें तुवें म्हाका काणीक भेटयल्या हांव ताचें दुशण करिना जें कितें तुवें ह्या दोळवऱ्याक म्हाका समर्पिल्यो होमबल्यो आसात सगळे म्हज्या दोळ्या मुखार आसात तुज्या घरांतलो पाडो हांव घेवचो ना तुजे हिंडांतले बकरे म्हाका नाकात रानांतल्यो मनजाती म्हज्यो दोंगराचेर हजारांनी आसात ती सौजां म्हजी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पोरना तेस्तांत आमी सोदूंक गेल्यार थंयसर बकऱ्या बली आनी पाड्यांची बली आनी असले बल्यो चलून आसले देवाचें मन खुशी करचे खातीर हर एका प्राणींचे पुष्टी पाड्यांचे बली थंयसर चलताली ताचें रगत त्या फातराचे वयर व्हारोंक जाय आसलें आनी ह्या रगता वरवीं देवाक तें बलिदान समर्पूंक जाय आसलें जे केन्ना जेजू कुर्साचेर आपलें बलिदान करता गी रगत वारयता गी त्या दिसा सावन जेजू केन्ना ह्या संवसाराक आयलो ताणें ताचें बलिदान समर्पिलें त्या नंतर सगळे बलिदानां रावून गेल्यो आज आमच्या क्रिस्तांव धर्मांत खंयचीच पाड्या बली गोरवा बली आनी खंयचीच बलिदानां चलनात आमकां आसा एकच बली खंयची ती जेजू कुर्साचेर मरण पावलो आमचे खातीर रगत वारयलें अंतराळार कितले सुकणे आसा ती तांच्या नांवान हांव वळखतां
आनी शेतांत आसा ते सगळे म्हजे म्हाका म्हाका भूक लागली जाल्यार तुजे कडेन सांगायचें म्हणना आनी संवसारांत कितें आसा सगळें म्हजेंच हांवें कितें बलिदानाचें तें मांस खावंक जाय आनी त्या बकऱ्यांचें रगत पिवंक जाय जी हांगासर देवाचें उतर सांगता म्हाका खंयचीच दुसरी बली नाका तुमचें जाय अर्गां बली प्रेज द लॉर्ड हांव आशेता तुमचे एकच तुमचे स्तुती अर्गांची बली देव आमचे तावन अपेक्षिता हर एक वेळा आमी स्तुती करची भुरगीं जावंक जाय देवाक इतलेंच आमचे तावन आशेता कन्नडांत बी म्हणटा ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಪೂಜಿತವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ आमचे बापा मागण्यां सयत शिकयलां पयले देवाक हरसी तुजे तावन हांव आशेता इतलेंच तुजी अर्गां बली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 22ನೇ ಓಳು कितें सांगता 22 हां 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 जो कोण अर्गां बलिदानाचे जो कोण अर्गां स्तुतेचे बलिदान भेटयता तो म्हाका मानवता जे आमी हर एकलो देवाची अर्गां स्तुती भेटयता देवाक आमी मानवली जाता तर आमी देवाक मानवचो जाल्यार कितें करूं जाय ताका अर्गां स्तुती आमी भेटोवंक जाय परत आमी उबी रावया एक घडीभर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गांचेच होगलाबचेच जय जयचेच हालेलुया परत आमी ताका गितां गावन तळयो पटून व्हड्या तळ्यान आमी ताची स्तुती आमी करया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसया करून ताची स्तुती गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसया करून ताची स्तुती पत्क्यांचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुळसार मेलो पत्क्यांचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुळसार मेलो पत्कातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पत्कातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो गीत
गाव स्तुती करूया जेसूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान स्तुती ताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी स्तुती ताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गावन स्तुती करूया जेसूच्या मना खातीर हालेलुया गाव हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गाव स्तुती करूया हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती हालेलुया 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 दुनियेंत आमच्या काळजाचे दवरया एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया ह्या दनपारांच्या वेळार ताणें हांगा आमकां आपोवन हाडलां ताची सकत पवित्र आत्मो आमकां बोळ दिता घटाई दिता तो पवित्र आत्मो आमकां जाणवाई दिता पवित्र आत्मो आमकां ताच्या बोळान भरता आमची आळसाय पयस करता पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्गीच्या देण्याच्या सक्तेन आमी भरया तो आमकां आशिर्वादीत करूं दी अशी रेतेर आशिर्वादाची रेतेर ती जावं दी सुमयेच्या मोगान आमकां तो आशिर्वादीत करूं दी जेजू आमी जें कितें आयकता हांव तें आमकां समजा सारकें तुजी जाणवाई फावो कर हे रेतेर केवल आमी आयकून सोडची न्ही बगार आमच्या जिविताचे परिवर्तन जावं दी जेजू आमी मागता हांव आज विशेष मापान तुज्या सक्तेन तुज्या बोळान तूं आमकां बरो दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया
पवित्रत्म्या खातीर आमी मागया. पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आमी बरया. मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तंजिए तंजिए पवित्र आत्म्या मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तंजिए मुझे तंजिए मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे बोळे कर काळीज मुझे कलते कर जीवित मुझे बोळे कर मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या तोंडाक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी जिबेक म्हज्या लगम दी कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या कन्वय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या जाणवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या जाणवाय घाल कानान म्हज्या उतरांक घाल मनान म्हज्या जाणवाय घाल मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या आतां म्हज्या बळ दी कामाक म्हज्या फळ दी आतां म्हज्या बोल दी कामाक म्हज्या फळ दी पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी म्हजी सुफळ कर पायांक म्हज्या सांबाळवर जिणी म्हजी सफळ कर मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या मुझे तंजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तंजिए 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 प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. दया करून बसा तुमच्या जाग्यार. फाल्यां तुमकां राज्य आसा गी? फाल्यां राज्य इस्काला भुरग्यांक? हॅलो तुमच्या डिसारते हांव. फाल्यां राज्य आसा गी? आ आज इस्काला गी भुरग्यांक? फाल्यां भुरग्यांक आपोवन हाडून येतात गी? सांगा काले म्हणी. एग्जाम ना न्ही? सांगा उलया न्ही. एग्जाम आसा गी? ना. थोड्यांक कोणाक आसा? फाल्यां आसा गी? फाल्यां दनपारा उपरांत तुमच्या भुरग्यांक सकाळाक आपोवन हाडणेचें जायत गी?
भुरग्यांक PUC डिग्री 10वी कोण शिकता सगळ्यांक फाल्यां विशेश मागणें आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगलाप तुका सुमिया जेजू. हालेलुया. 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 काडी आमी वांचेलं João São Angela, Avaswar 3. वळो 11 वाजता ऐका. जेजून तांकां जाप दिली, सदस हांव तुका सांगता, जें कितें आमी जाणा आसां तें आमी उलयता आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता. तरी पूण आमी दिता ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत उलयतना तुमी म्हाका सतमानिनात, तर सर्गीच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सतमानतेल्यात. सर्गेंत हांव देंवून आयिल्लो मनुश्य पोत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें म्हैजीन अरण्यांत सर्पाक उबारल्लो तशें मनुश्यपुताक वूस उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमानतेल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपोवन दिलो. ताका सतमानतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मरेफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमानतेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां कोटीं जाल्ल्यान मनुश्यांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो. कोटेपण आदारतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना. आनी आपल्यो कोट्यो कोरन्यो दिश्टी पडनये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वताच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेंच आपणें केलां म्हणून परगट जावच्या खातीर उजवाडा सरशी येता. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे मोगाचो भाव भयणीनो, आमकां आयचो संदेश सांगता देवान संवसाराचो मोग केलो, ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर दिलो. संवसाराचो म्हळ्यार कोणाचो मोग केलो ताणें? कोणाचो मोग केलो? आमचो म्हळ्यार आमच्या कुटुंबाचो. देव एक कुटुंब म्हणटा आमी, ह्या बागेवन त्रिदाद म्हणटा, बाप, पूत आनी पवित्रात्म. जेजू, मोरी आनी जुजे, बागेवन कुटुंब. आज देवान आमच्या कुटुंबाचो मोग केलो. देव कुटुंबान जियेता. देवाक जाय मनुश्याचें कुटुंब. आज ह्या प्रसंगांत आमी कुटुंबां जिवीता विशयान नियाळूंक वेता. देव कोणायकी नाश करूंक आशेना, कोणायकी नाश करूंक आशेना. देवाक हर एकल्यानी बरें जायचंय, हर एकल्याचें जिवीत सारकें जायचंय, हर एकल्यान मोगान जियेचंय.
त्या खातीर ती आलोचना देवाची जावन आसली. आज आमी म्हणटा एक बिरगस कुटुंब. ह्यो कुटुंब म्हणटना काय कितलीं जाणां आसात आमी विचारिना, कितलीं कुटुंबां आसात आमी विचारता. हांगा जावं पुरो 400 वयर तुमची 430 बसर कुटुंबां आसात जावंक पुरो. आमच्या आज कुटुंबांत जेजूचो उजवाड, जेजूचे आशिर्वाद, जेजूचे बेसांव, जेजूची भलायकी आमी पळय जाय. आमची कुटुंबां भाग्यवान कुटुंबां सारकी जायची. त्या खातीर मगो भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबांत जिवीत कशें आसा, कुटुंबांत जिवितांत कितें सकड आसा तें आमी पळोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमी पोरन्या सोल्ल्यान पळयल्यार, पोरन्या सोल्ल्यांत आमी उत्पत्ती ग्रंथांत पळयल्यार पयलें कुटुंब रचलें देवान. पयलें कुटुंब रचलें देवान. काडया उत्पत्ती ग्रंथ. उत्पत्ती ग्रंथ आमी उत्पत्ती ग्रंथ काडल्यार पयलो आवास्वरांत देवानच कुटुंब रचलें. कशें रचलें म्हणून हांगा आमकां सांगता. देवान अरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागोराचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. देवान उजवाड जावं म्हळें, उजवाड जालो, ताका बरो दिसलो. ताचे उपरांत देवान उदक 2 वंटे करूंक उदका मदें अंतराळ जावं आनी तशेंच जालें. देवान सुके धरणीक भुमी आनी उदकाच्या राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं म्हळें आनी सकड झाडां बियो रूख उत्पन्न जालें. देवान दिसा तावन रात वेगळी करूंक आकाशाचे दिवे खाळ दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं आनी अशें देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दीस चलोवंक सूर्यो आनी धाकटो रात चलोवंक चंद्र आनी नखेत्रांय ताणें रचलीं. तशेंच देवान पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आनी रात चलोवंक काळोखांतल्यान उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आनी 4थ्या दिसा हें रचलें. देवान म्हळें उदक प्राणी आनी बरो आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबो. तशें जालें. देवान सर जिन्साचे व्हड व्हड माशे उदकान हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले आनी सर जिन्साची पाकाट्याची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. आनी अशें 5वो दीस देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जनवरां, जीवदाळी आनी रानवट मनजाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट मनजाती, जनवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, पळया देवाचो मोग कितलो गे म्हणून पवित्र बरयणार आमकां कितें सांगूंक कशें येता. आमी तें एक उतर वाचलें. देवान संवसाराचो सोय मोग केलो की म्हणून. संवसार म्हळ्यार ह्या संवसाराचो न्ही, आमचो मनुश्य कुळाचो मोग केलो ताणें. मनुश्य कुळाचो देवाचो मोगसो कुटुंब. आज तुमी पळयल्यार संवसारांत आक्रमण जाता खंय, एटॅक जाता खंय कुटुंबांचेर. डायवर्स एका सायडीन, ना समाधान पती पत्नी मदें, फुटुल्लीं तुटुल्लीं कुटुंबां. पूण देवान कितें केलें? देवान हें कुटुंब रचचे पयलें मनशाक कितें सकड जाय तें देवान रचलें. हांगा पळया पॉयंट पळया. मनशाक कितें जाय आज आमकां कशेंय जियेवं ह्या पृथ्वेंत. कित्याक रियेक रचलें देवान. त्या खातीर हो पवित्र बरयणार सविस्तार रितीन सांगता, मनशाक रचूंक वेच्या पयलें देवान त्या मनशाक कितें जाय तें ताणें रचून दवरलें. उदाहरण सांगचें जाल्यार आतां गर्भस्थ स्त्री आसा. पयले फावटी तिका गुरवातर रावता आनी 9 म्हयने जाता पर्यंत एक तायाराय तो पती, ती पतीण त्या कुटुंबाचे कर्ते आसात.
जावं पुरो त्या भुरग्यांक जाय जाले वस्त्रां, त्या भुरग्याक कितें जाय ही सगळी तयारी ह्या तिका एक पळोवंक एक बाळंती पोचची हर एक तयारी भुरग्यांक तुमी पळोवना, भुरगे गर्भांत आसा, तयारी चलते आसा, मनीस चल्ली आमी तयारी करता. जावं पुरो कुटुंबांत एक पुताचें दुयेंशें काजार आसा, कितली तयारी आमी करना. घरांत उखल आसा, कितली तयारी आमी करना. बरो संभ्रम आसा, कितली तयारी आमी करना. तुमी तर चिंता देवान हो संवसार रचुलोसू आमच्या खातीर, कितली तयारी देवान करूंक ना. त्या खातीर देव म्हळ्यार मोग आनी सांजू हांव सांगता तशें पत्रान तो मोग जावन आसा. आज कुटुंब तशें मोगाचें एक्सटेंशन ऑफ हिज लव, तशें मोगाचें एक हात जावन आसा कुटुंब. आनी त्या खातीर देव हांगा तसो मोग दाखयता. तुमी पळया मनशान कांय रोसूंक जायना, मनशान डिस्कवरी मात करियेत, सोदयेत. ताका डिस्कवरी म्हणटा, डिस्कवरी चॅनल तुमी पळयल्यार पळया पयलीं एक गांव मेळोन येतले कोलंबसान डिस्कवरी गांव आसलो, ताणें रोसूंक ना, ताणें सोदून काडलो. खंयचेय आज विज्ञान कितें करता, सोदून काडटा आनीक गुप्ती लिप्ती निगूढ अशी साबार आसात. हाका मिस्तेर म्हणटात. हा साबार मिस्तेर आमकां समजनात. देवाचे हर एक 100% देवाक आमकां समजोवंक जायना. त्या खातीर आमी म्हणटा मिस्तेर. पूण हे मिस्तेर एक मिस्तेर देवान आमकां उगडावपाक गेला, जेजू मरिफात. त्या खातीर आमकां सडवंदार ताणें दिला. त्या सडवंदाराक धडूंक ताणें केल्ली तयारी पळया, ताणें केल्ली ती तयारी. जावं पुरो जुजे आनी मरियेच्या जिवितान तशें पयलें आदावन तावन त्या हर एक नोये तावन, जावं पुरो आमच्या दाविदा तावन हर एक तकल्यो तयारी. रचणेचें काम बापाचें मात्र कोणाकय रोसूंक जायना, खंयच्या व्यक्तीक रोसूंक जायना, रचचें देवान मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर हांगा आमी पाटी वचसय आमी कुटुंब ध्यान करतना देवान आमकां रचलें. सांगा व्हडा ताळ्यान. देवान रचलें. देवाक कशें दिसलें? आयका, सांगा. बरें दिसलें. देवान आमकां रचलें. आमकां रचचे खातीर आतां आमी कोणाकी रोसूंक जाता गी? आमी कोणायकी रोसूंक जाता गी? खंडिती जायना, रोसूंक जायना. हे पती पतीन काजारच्या सक्रामेंतांत एकवटात, तांच्या कुडीन देवान आशिर्वाद घाला. त्या खातीर तेय तांच्या गर्भान भुरगें जल्मतना देव जीव दिता. प्रेज द लॉर्ड. रोसूंक जायना. माती घाण घेवन आमकां एक मनशाक रोसूंक जायना, तें बंबे जाता. उदक कोणाकी रोसूंक जाता गी? जायना. कलेय रोसूंक जायना. उदकान शरबत करियेत, लिंबो पिळणे तांतू तें तुवें रसलें न्ही, आसल्यांतलें केलां. मेडिसीन तितल्यान सिराक सोग्रांत 38 म्हणटा रोसूंक जायना मेडिसीन. फार्मासिस्ट कितें करता? तो मिश्रण करता, असले इन्ग्रेडियंट्स काण घेता. तुमी पळय इगर्ज बांदल्या, इगर्ज बांदी रसली गी तुमी? इगर्ज रसली म्हळ्यार दोळे दामतना सांगायचे हांगा इगर्ज जावन इगर्ज जायचे. हाका सिमेंट, ती सिमेंट आनीकय धांवन काडली, खंयच्या पत्रां धांवन काडली, ताका पातोर, ताका जाय जाल्यार लोंगकोडो, लोंगकोड आनीकय धांवन गी कब्बिणींदा दिरू म्हणटा हांव आमी मेळ्ळें. हर एक वस्त आज तुमी पळया, आमी कितेंय रोसूंक जायना. रसचें देवान मात्र, रचनेचें काम देवान मात्र. जादू करतात, कण्ण काडटा ताका म्हणटात, मंगटावच्या म्हणटात, ते रसचें न्ही. नो वन कॅन क्रिएट. पयल्यान पयलें आमी आमच्या मतींत घट्ट जायचंय, कोणा वरवीं रोसूंक जायना. रचणार एकलोच तो देव. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर आमी त्या रचणाराक अर्घां दिता. त्या रचणाराक आमी अर्घां दिता. आनी हांगा देवान रचलें, देवाक बरें दिसलें. ओळ आमकां 26 सांगता. देवान मनशाक आपल्या सारक्या सो रचलो. पयलो अवस्वर 27. देवाच्या सारक्या सो ताका रचलो. आयका, देवान मनशाक कसो रचलो? व्हडा ताळ्यान. म्हळ्यार आमचें तें आसा सारकें कोणाचें? करेक्ट मू?
तर आमचे सारके सोमाना म्हणून कोण आमी तडबडी आमी सांगचे हांव पळोवंक सोबीत ना, हांव तसो हांव असो, सारकेच तेणें रचलां. त्या खातीर देव सांगता म्हजो मोग करता तेका म्हाका सो मोग करा. पळया देवाचो मोग आज आमच्या सारक्यान घाला. आज आमकां पळयतना एका व्यक्ती पळयतना ताचे थंय देव आसा, देवाचो जीव आसा. त्या खातीर वी हॅव टू रेस्पेक्ट लायफ. जिवाक आमी मोल दिवंक आसा, गौरव दिवंक आसा. ताच्या सारक्याचो ताणें रचलो, ताच्या सारक्याचो तांकां देवान रचलो, देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. कांय नातल्ल्यान तांव न्हू देवान रचलो. हें म्हळ्यार रचचें म्हळ्यार देवाच्या मोगाचें एक्सटेंशन. देवान तसो मोग आमचे मदें वतला म्हळ्यार अर्थ कितें? आज आमी आसांव ह्या पृथ्वीर आमी आसांव जाल्यार तें देवा वरवीं मात्र साद, कोणा वरवीं न्ही. आनी मुखार सांगता देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताका रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. कोणें आशिर्वाद दिलो? पयल्या आवय बापायक, पयल्या कुटुंबाक कोणें आशिर्वाद दिलो? ते आशिर्वाद आमच्या कुटुंबार आयला. त्या खातीर आमचो देव आशिर्वादाचो देव. आमी म्हणटा इस्रायलाक आशिर्वाद दितना अशें आशिर्वाद दी म्हणून मोइशे सांगता. देव सांगता मोइशेक, अब्राहमाचो देव, इसाकाचो देव, जकबाचो देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. मेल्ल्यांचो देव न्हय, जिवांत आसलेल्यांचो तो देव. त्या खातीर पयलें बेसांव आमची कुटुंबां बेसांवाची कुटुंबां. आमच्या कुटुंबाच्या देवान बेसांव घाला. आमी बेसांवाची भुरगीं, बेसांवाची पोरजां. फस्ट वी शूड हॅव दॅट कन्विक्शन. ती खात्री आमकां नಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗಬೇಕು. हांव बेश्टे ह्या संवसारांत ना. संवसारांत म्हाका धाडला देवान, म्हाका रचला एका उद्देशा खातीर. तो उद्देश आमी झरी करूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आनी देव कितें म्हणटा पळया, ताणें आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा, सडा आनी पृथ्वी बरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. वाडा, सडा आनी पृथ्वी बरा म्हळ्यार देवाचें क्रिएशन, रचनेचें काम तो मनुष्याच्या कुटुंबाच्या जिविताद्वारे मुंदारून व्हरता. God continues his mission of creation through the family. Praise the Lord. आसात गी हांगा आसात गी. हालेलुया, हालेलुया. वय गी. त्या खातीर हांगा पती पत्नीचें काम कितें? खंयचें काम? देवाच्या रचनेंत भाग घेवचें. कोणाच्या रचनेंत? वडाताळ्यान. आतां पळय हांगा आमी खंय सुकोवन पडतो म्हण आज पळोवंक आसा. देवाच्या रचनेंत आज मनीस भाग घेता गी? घेता गी? सांगा म्हाका तुमी. घेता गी? ना. भुरगीं नाकात आमकां. आमी काजार जाता, भुरगीं नाकात. आर्टिफिशियल मेथड यूज करया, आमी आमचो संतोश पावया. ह्या भुरग्याक गर्भांतल्या गडगड्यांक गर्भपात करया. नाका, काजार जावचेंच नाका. तशेंच रावन हें भुरगें मोलाक हाडून जियेया. ह्या दादलो दादल्या कडेन, बायल बायल्या कडेन एंटरटेनमेंट हें काजार जावया. सगळी कुटुंबाची शिकोवण रिवर्स करता सैतान. पळय मनीस विज्ञानान मुखार गेला, कुटुंबान फाटीं पडला. त्या खातीर हांगा आमी पळयता वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी बरा. इट्स अ कमांडमेंट. तुमी चिंतया, पयल्या कुटुंबांत उण्यार उणें एक उणें म्हळ्यार 6 जाणां भुरगीं. आतां उण्यार म्हळ्यार 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು 3 ಕೂಕು 4 ಇದ್ದರೆ ಜೋಕು. मुजे नंबर 4. बाबा मायन 1 2 म्हणलें जाल्यार 3 4 हांव ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजो सोयरो पाद्र्याब आसा, ताजे नंबर कुटुंबांत 11 नंबर ताजे. तो 11 हो पाद्र्याब जातो ना. आज वोकेशना आपोवणीनांत कारण कितें गे म्हळ्यार आमी देवान दिल्लें वोकेशन आमचें मिसांव जबाबदारी आमी करना.
आधुनीक रितीन मुखार गेले हांव नवीं घरां बांदलीं नवें केलें नवें साव फायनान्शियल चडयलें भायर गेलें हांव काम केलें सकट गेलें आमचे मिसावांत आमी निसारले हांव आज पळया ताका हांवें सांगलें कुटुंबाचेर आक्रमण जातें आसा कॉम्प्रमायज जातें आसा सत खरी शिकोवण आमच्या कुटुंबाक लागना आज आमी देवाचें डिसिशन न्हय हांव म्हजें डिसिशन हांवूच करता म्हजो निर्धार हांवूच करता मनीस देवातावन पयस पावला हें पातक कुटुंब देवातावन पयस पावला हें पातक त्या खातीर कुटुंबान समाधान ना कुटुंबान समाधान ना वडा सडा आनी संवसार बरा पृथ्वी बरा ती तुमचे अधीन हाडा आज पृथ्वी आमकां अधीन आयकना आमकां पृथ्वी रिवर्स जाते आसा तुमी चिंता आमी 2020 इसवेंत आसा हांव आतां 21 सगळें कोरोना खंयच्या गांवाकी सायंटिस्टाकी कंट्रोल हाडूंक जालें गी आमचे कडेन जाणवाय बरीत मनीस नात की संवसारांत पळय आज कितें जातें आसा संवसार मनीस देवाक विसरला मनीस निसारला कुटुंबां निसारल्या आतां कुटुंबां पासाळल्या आतां कुटुंबां देवातावन पयस गेल्या आतां कुटुंबां चिंततात आमकां देव नाका आमी आमच्या इतल्या जियेताव मागणें ना आमच्या कुटुंबांनी पळया मागणें ना म्हणचे हाजो अर्थ कितें देवाक सोडला न्ही जावन आमकां रचलें कोणें ताकाच आमी कितें केलां सोडला सतगी हांवें सांगचें सतगी सोडला कित्याक हे कुटुंबाच्यो समस्या कित्याक हे पुरो सगळें आमच्या संवसारान जातें आसा मनशान सोडला कुटुंबाक देवाक सोडला आमी देवाक कसो गी म्हळ्यार आमी ताका एक कितें म्हणटात थंय तो बसून आसा धनी आमी विसरतना ताणें रिंडी जाय त्या खातीर देवाक दवरलो आमी थंय म्हाका भलायकी जाय देवा काम जाय देवा काम मेळ्ळ्या उपरांत काम दिल्ल्या देवाक हो विसरलो घर बांदून जाल्या उपरांत ओपा बांदता मुसोरो हाजे मागणें बांदल्या उपरांत मागण्यांत ना प्रेज द लॉर्ड भुरगें मेळटा मुसोर देवा म्हाका भुरगें दी भुरगें मेळ्ळ्या उपरांत फादर फुल्ल बिजी भुरग्याक खेळोंक आसा घरा न्हिदावंक आसा तें भुरगें उपादर दिता फादर देवाक विसरली पळया कळ्ळां निगून पिळ्ळें देवा कुटुंबां आज फावंडेशन हांव कोरोना खातीर भियेना पूण आज फावंडेशन हलतें आसा कुटुंबाचें आज आक्रमण चलता कुटुंबां वयर आज कुटुंबां मनशे मिसा हांव सुलाभेचें न्हय न्हय एक फिरगतशीत आमी कुटुंबां बांदूंक आसात आनी हांव चिंता ह्या वर्सा पाद्र्या म्हाका म्हणूंक लागलो उडपी दियेसीत कुटुंबाचें वरस म्हणून आचरण वरस केल्यार पावना आमची कुटुंबां भावार्थाच्या तळांत मागण्यांत बुडवंत जाय आनी देव कितें म्हणटा पळय हांगा देवाच्या सारकेसो ताका रचलो दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली आतां कोणाच्या सारकेसो रचलो कोणाच्या सारकेसो थोड्या गांवांत कितें करतात गोताय दादलो आल्लो बायल मनीस जावंक पळयता जाल्लीं आसात चेंजींग देअर सेक्स म्हळ्यार तांचें जिवीतच दादल्यान चेडूं जावचें चेडवान दादलो जावचें बरी ऑपरेशन करतात हांगा देवान सारक्याशी रचल्यांत त्या सारक्याशी आमी विरोध वेते आसा हांव आनी दर्याच्या वाडा सडा पृथ्वी बरा आनी तुमचे अधीन हाडा दर्याच्या मसल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर पृथ्वेचेर जियेतेल्या सर मोनजातीचेर अधिकार चलया म्हळ्यार कितें नास करा म्हण सांगलां गी देवान सांगलां गी व्हॅटिकन दुसरी महासभा दस्तावेज भारी सुबित रितीन सांगता अभिवृद्धी म्हळ्यार कितें अभिवृद्धी आमी करतना ही सृश्टेक आमी नाश करूंक ना आतां गेल्या त्या वर्सा तावदो आमच्या ह्या कितें म्हणटात एनवायरमेंटा विशयान मस्त ग्रीनरी विशयान आमी मस्त चिंता पाठयते आसा हांव कारण कित्याक ही पृथ्वी मनशाच्या उण्यापणा वरवीं पातका वरवीं नासते आसा त्या खातीर आमी ताजो पोस करूंक आसा आमचो मात्र पोस न्हय पृथ्वेचोय पोस करूंक आसा आज मनीस ताच्या स्वार्था खातीर पृथ्वेक तो नाश करते आसा अनेका रितीन तुमी सांगचें जाल्यार बारीक कठीण शब्द उपयोग सुचो जाल्यार अत्याचार करते आसा इज रेपिंग द नेचर
त्या खातीर आज कितें जाता, ही पृथ्वी अल्लोल कल्लोल जाता, पृथ्वी उलटा रावता आमकां. पळया केदाळा पावस येचे तेदाळा पावस येना. आयल्यार एकच पुटी आवड आयलें वळोवन गेलें. केदाळा दग आसा, केदाळा येवं आसा. आतां खंयचो काळ केदाळा आसा कोणाकय कळीत ना. सोमामू पुरो रिवर्स जाला. पयलें करेक्ट वताले आमकां जूनान पावस येता म्हळ्यार जून जुलय ऑगस्ट बरो पावस. आतां डिसेंबरान ती पावस येता, ऑक्टोबरान ती पावस येता, जानेवारीन ती पावस येता. केदाळाय पावस येवंक पुरो, केदाळाय धग पडोवंक पुरो. सगळी पृथ्वी हल्ल्या हल्ल्या कोणा वरवीं? रसनस हल्ल्या. मनुष्याच्या देवान आमकां दिला, ताचेर अधिकार चलोवंक म्हळ्यार कितें? ताजो पोस करूं, ताजो मोग करूं. आज मनीस ताजो मोग करना, पोस करिना. ताचे उपरांत देव सांगता आमकां मनशाक रसली विशांत उत्पत्ती ग्रंथ आमकां सांगता पळया. ओळू 2 स्वर 21. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना तशी एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनुष्य तावन काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनुष्य मुखार हाडली. देवान रचली, मनुष्य मुखार हाडली. हांगा सांगता कितें? देव कितें सांगूंक आशेता आनी हे सुवार्थ कितें सांगूंक आमकां आशेता? मनुष्याक देवान रचलो आनी मनुष्याच्या जिवितांत जिणें सांगात येना ताच्याच मांसाचें मांस, हाडाचें हाड ताणें ताका करून दिलें. कित्याक? त्या खातीर ती देवान दिल्ल्या मोगान ती जियोवन दिता. रसने भितर रसन. आतां दादल्याच्या बोरी तावन म्हण थंय बरोवन आसा. आज आवयच्या गर्भान तावन आमी येता. पळय देवाची रसन कशी येते आसा. त्या खातीर ही मूळ तत्वां आसात आमची, या प्रिंसिपल्स, या आमची नियमां ती आमी मोडूंक जायनात. भुरग्याक लगड करचें, जीव काडचें, थंय उपादेश येतात. पळय देवान कशें एक मांडावळ कुटुंबाशी केल्या. ही मांडावळ देवाचीच. आज देवाची मांडावळ उलटा जाते आसा. मनीस ताची मांडावळ करते आसा, ताची नियम करते आसा. त्या खातीर कुटुंबा वयर दाड दाड पडते आसा. कुटुंबां आक्रमण जाते आसात. कुटुंबाचें जिवीत पिड्ड्यार जाते आसा. कुटुंबांत नासमाधान वेडो घालते आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, हालेलुया. एक घडी भर दुनियांत काळजाचें दवरा, दोळे तुमचे दांपा. देवान आमकां ताच्या सारक्यासो सुरपायसो रचला. देवान आमकां रचलां, देवाक तें बरें दिसलां. आज आमी त्या देवा सांगाता जियेतावंगी. त्या देवाच्या मोगांत आमचें कुटुंब बांदून हाडतावंगी. त्या देवाक आमच्या कुटुंबांत जिवितांत जागो आसा गी. त्या देवाक आमी खंय दवरला. मग भाव भयणीनो, आमचें अस्तित्वच देव, अस्तित्वच देव. कित्याक आमकां हें अस्तित्व दिलां जाल्यार तें देवान. आज हांव हांगा आसा जाल्यार तें देवान. हो म्हजो जीव, हे म्हजें विश्वे, ही म्हजी कूड, हर एक तें देवाचें देणें. आमी सबार फावटी ध्यान करिना, चिंतिना, रियलायज करिना. आमी दुर्सत हांव ताच्या सारक्यासो सुरपायसो आमकां रचला. दुनियांत आमचे वयर उबारया. सांगया म्हजे सांगाता, सुमिया जेजू, आमी तुका अर्गां दिता. तुवें आमचो मोग केलोय. बापान तुका आमचे खातीर पाठयलो. आयच्या दिसा आमचें कुटुंबां जिवीत तुका समर्पून आमी मागता. आमचें कुटुंबां जिवीत तुवें दिल्लें दान जावन आसा, दान जावन आसा. ह्या कुटुंबां जिविताचेर आशिर्वाद घाल. हालेलुया, हालेलुया. दोनी हात उबारून व्हडा ताळ्यान हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हडा ताळ्यान, व्हडो सुखदान, व्हडो सुखतेन. हालेलुया.
हालेलुया 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 सर्वेश्वर बाबा तुका हर होगळा भोकाणे दिता तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता आमच्या कुटुंबां ती मूळ जावन तुझे तावन जावन आसा आता तुवें आमच्या कुटुंबाक तुवें थळ घाली आनी तुका आमी आज ह्या रेतेरी दर्गा दिता आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर तुजे आशिर्वाद घाला हालेलुया तळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिया व्हडा तळयांनी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आज रेतेरेक हांगा तुमी आयल्यात वयमो कितलीं जाणां तुमी घरांत हांवन रेतेरेक आयल्यात आतां वयर गेल्या घरांत हांवन रेतेरेक आयिल्लीं व्हेरी गुड तळयो पेटोवन देवाक अर्गां दिया आयकना तळयो म्हाका प्रेज द लॉर्ड कितलीं जाणां तुमी कुटुंबांत हांवन रेतेरेक आयल्यात आतां वयर गेल्या कुटुंबांत म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसा झगडें ना पती पत्नी आमी मोगान आसा आमगेर सकाळींचें मागणें आसा सांजेचें मागणें आसा आमी सांगाता आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक येता आनी आमी समुदायाच्या मागण्यांत वंटेली जाता इगर्ज मतेन दिल्ली नियमां आमी पाळटा एक येता तर सकल पडटात आनी कोणें हात वयर केल्यात मोर्यादीन सकल घाला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड पळया कुटुंबाक आनी घराक तफावत आसा की ना घर खंयच्या पिशांनी बांदयेत ताका लॉटरी मारले म्हणजे त्या एक 10 करोड 5 करोडाचें घरत काणगे येतालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया घर आसचें खुंदे सिमेंट माती नळे पक्कास या टेरेस कुटुंब आसचें घोव बायल भुरगीं आनी तें कुटुंब समाधान शांती सोडधोड माया मोग तें कुटुंब आज आमी घरां पळयता गे कुटुंबां पळयता प्रेज द लॉर्ड जाप तुमच्या कडेन आसा प्रेज द लॉर्ड आज आमची घरां सांगतात फादर घरां खावंक येतात फादर कित्याक तेजो व्हडलो बोंगलो बांदून दवरला कोणी ना थंय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सांगचे कुटुंबाचो मोग कितें जातें आसा कुटुंबाचो मोग उणें जातें आसा कुटुंबाचो मोग उणो जाला त्या खातीर आज आमच्या जिवितांत आमी चिंती जायी हांव कुटुंबान जिवन आसा एक कुटुंब आसा घरा पूण मना 100 काडाय म्हाका उडास आसा थोड्या वर्सां आदीं आमी एक रेतेरेक वेता आसतना त्या दीस स्ट्रायक जाल्ले आमी सकाळीं पावले हांव आनी त्या रेतेरेक वचूंक आमकां जावना थंय आमी बस स्टँडार बसून आसतना एकलो मोठो मनीस बरो पळोवंक धडंग आसा येवन म्हणूंक लागलो अणा ननगे ಸ್ವಲ್ಪ भिक्षे खाले म्हणे दी म्हणून हांवें ताका पळयलें हात सोमा आसात पांय सोमा आसात दोळे सोमा आसात तुमी पळया कोणी तुमचे कडेन भीक मागोवंक आयल्यार हात पांय दोळे सोमा आसल्यार भीक दिता ते खाले म्हणटात वचून गळोवन खा हांवें म्हळें हात करेक्ट आसात पांय करेक्ट आसात दोळे करेक्ट आसात होसांनी गळांनी खा थंय न्हू हांवें सांगलें देवा ताका इल्ली बूद दी हातपाय सोमा आसात आनी ताचे दोळे सोमा आसात गळोवंक ताका बूद दी देव म्हणूंक लागलो ताका बूद दिल्यार तुका बूद ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी म्हळ्यार इतल्या दीस ताका हांवें खाण दिलें एका वेळा तुजे लागीं तो आयलो तुजे कडेन दिवंक पयशे 5 रुपये नातले 10 रुपये नातले तूं दिसाक पयण करतना कितले खर्चिताय सूख जाली मुजित्त म्हूण कळ्ळें ह्या देवा कडेन झुजोवंक कोणाकी जायना बारीकस्ट देवाची खाळीस तशेंच जनरस गॉड तो म्हळ्यार देवा सॉरी पॉकेटीन बॉल्सांत हात घाले 100 रुपयाचो नोट आयलो भितर चेपले तुमी आसतात तुमी बागी दितात गे मागीर परतून हात घालो पळयतना 50 रुपया आयले तेय भितर चेपले 20 रुपयाचो नोट आयलो तोय भितर चेपलो निमाणे 10 रुपयांचो आयलो डावट जालो हो दिवचो गे 5 रुपयाचो दियांगे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवा कडेन सांगलें देवा हाळे हांव 10 रुपये दितां ताका आपयलें फाटी 10 रुपये दिले पयल्या फावटी लायफान 10 रुपये दिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी थंय आसले सगळ्या कडेन भीक मागता हो वचून मागता पयशे पुरो खाण गेले आतां आमी ऑटोमॅटिकली कितें चिंता हो आतां खंय गे गाडांगाक येता फुल्ल टायट जाता आनी पडटा म्हणून हांवें तशें चिंतलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी ताचे उपरांत तो सीदा बेकरेक गेलो
बेकरेक गेलो वचून थंय हांव एक ब्रेड की बन्न काणे लागलो आनी कितें गी तांकां खावंक वस्तू काडूंक लागलो. खाण घेवन गेलो पळय तें आसा ते व्हडलो रूख गळीचो रूख म्हणटा आमी आलादा मारा त्या रुखा पोंदा वचून बसलो. थंय पळयता एक बायल मनीस आसा तेका भुरग्यांत एक आदल्या काळार आमी ट्रंक दवरता न्ही गे डब्याचें ट्रंक आसा आनी तो हांवें थंय आसले बेकरे कडेन विचारलें कोण तो आनी तें हांव पळयता आसा तो कितें करता हे बायल मनीस येल्ल्या कुडले तिचे वारला पोलो तकलेर घालो तें खालें की ब्रेड आनी पुरयल्लें मोदें दवरलें भुरगीं रावंड बसल्यांत दोनी हात वयर घालून स्तुती करतात. आनी ताच्या उपरांत बायल भुरग्यांक वांटून दिता गोवाक वांटून दिता गोव बायलेच्या तोंडाक दिता बायल गोवाच्या तोंडाक दिता. हांव पळोवन पडलो थंय घर नातलें सोफा सेट नातलें रेफ्रिजरेटर नातलें कांय नातलें पूण थंय एक कुटुंब आसलें. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. गोवान हाडिल्लें वांटून घेजय मागणें करून वांटून दिजय म्हणली बायल आसली. आपणान भीक मागोवन जाल्यार बायले भुरग्यांक वाटेर घालनासतना पोसिजय म्हणलो मिश्यो आसलो दादलो आसलो. प्रेज द लॉर्ड. आमी पर्सनॅलिटी पळयता देव परिस्थिती पळयता. आमी पर्सनॅलिटी पळयता देव परिस्थिती पळयता. देवान तशी परिस्थिती पळयली. देवान म्हळें तूं पर्सनॅलिटी पळयनाका. आज तुमी खंयच्या गांवाक येतना तुमचें सगळें लुटलें कोणें पयशे ना कितें करतात तुमी वचोन तुमी भीक मागतात. फाटीं वचचें न्हय गांवाक. हांवें मगश भाव भयणीनो हांव पळोवन शर्स पडलो कित्याक तें एक नीज कुटुंब. हांव चिंता तें प्रोटेस्टंट कुटुंब कितें म्हळ्यार कातोलिकाचें तशें म्हाका हांव चिंतिना. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते बेकरे कडेन विचारतना म्हणूंक लागलो तो हांगा येवन सुमार 1 म्हयनो जालो ताका कोणें काम दिता म्हूण न्हू खंय गेस्टेटाक आपोवन व्हरता कुटुंबा समेत म्हूण सांगलें. तो मनीस हांगा येवंकूच ना. तो ताजे ट्रंक आनी भुरग्या भुरग्यांक हाडून आयला. आले इल्ले पयशे खाली जाल्यात. त्या आपोवन व्हरच्या कामाच्या मनशाचो एड्रेस ना आनी त्या खातीर तो त्या रुखा म्हणान न्हिदता. हांगा सगळ्यां कडेन खाण घेता. ताका बासी सोमायाना दुसऱ्या गांवांत तो आयला. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मग भाव भयणीनो त्या खातीर हांवें सवाल विचारलें आमची घरां जावन आसात की कुटुंब जावन आसा. कुटुंब म्हळ्यार पती पत्नीन मोगान जियोवचें. कुटुंब म्हळ्यार भुरगीं बाळां मोगान जियोवचें. कुटुंब म्हळ्यार ते एकवटू मागण्याच्या आमच्या जमतीन कुटुंबांत पयलें कुटुंबान जमत मागीर वाड्यान जमत. कुटुंबान जमत जाल्यार वाड्याची जमत बळवून जाता. प्रेज द लॉर्ड. देव सांगता हे मूळ देवान खंय तावन रचलें. उत्पत्ती ग्रंथ हांवें वाचलीं उतरां. तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनुश्य तावन काडलेल्या बोरीची एक स्त्री रचली. पळया कित्याक बरयणार अशें बरयता. तुमी गुंडायेन इल्लें ध्यान करचें जाल्यार कुटुंबाचें म्हत्व मोल कित्याक म्हळ्यार हांगा कळटा. पळया देवान कित्याक काडली बोर काडली. बोर खंय आसता आमच्या कुडी भितर. बोर तकल्यांत आसता न्ही गे पांयांत आसता गे मागीर बगलेन आसता. बगलेन बोरीचें काम कितें. बोरीचें काम कितें कांय काम ना कित्याक बरी तरी काण सोडा फाल्यां ऑपरेशन कर. बोरीचें काम कितें. बोरीचें काम काळीज राखचें. प्रेज द लॉर्ड. तुमचें काळीज आसा न्ही तें पडल्यार बोर कुडकें जाता काळीज कांय जायना. पळया देवाची मांडावळ कितलें सुबीत आसा गे म्हळ्यार देवान बोर काडली म्हळ्यार अर्थ कितें. त्या खातीर हे पयले 11वा आवाजवर आमी हिस्टोरिकली घेना. एक देवान रचला वय म्हूण आमी बाती येता. कित्याक म्हळ्यार आमी ऐतिहासीक जावन वचून सोदूंक येतना ताची आमकां मेळना. पूण खरें वय भवार्थाचें सतत आमी बाती येता देवान रचलां. त्या खातीर हांगा आमकां सांगता देवान पांयाची आड काडूं ना. पांयांत हाडानातले 5 बोटांतले काडये तेणें काडिल्लें जाल्यार हो दादलो ताका पांया पंदा गुड्डायतो आसलो. म्हणजे पांयाची बोर गोतो वगेत बोस गोतो. तकलेची बोर काडली जाल्यार ही झांसी राणी लक्ष्मीबाई कित्तूर राणी चन्नम्मा काडनासतना तकलेर बसता. तकलेर बसती आसली. प्रेज द लॉर्ड. तकलेरी सडय नाका पांयाकी देंवय नाका तुज्या बगलेनच तुज्या बोरीक दवर.
नारातावन काडली तिका नारी. प्रेज द लॉर्ड. पळया ह्यो बरयणार देवाचें रेवलेशन तो बरयता. बोरीतावन बरीचशें काम कितें सांगा. बोर काळीज राखता तर स्त्री कुटुंबाचें काळीज. स्त्री कुटुंबाचें काळीज. आनी तुमी पळया त्या काळजा लागीं सक्कड येतात. कुटुंबान सक्कड त्या काळजा लागीं येतात. आवय म्हणटात तिका कुटुंबांत. भुरगीं पुरो, दादलो जावं पुरो, बायल जावं पुरो, आमी भुरगीं जावं पुरो, सक्कड आमी पाश्टल्यांत वाडले आमच्या आवयच्या. वयगी उठले मिसांव त्या स्त्रियेक देवान दिलां, दादल्याक मिसांव दिलां. पळया देवाची रचना, देवाच्या कुटुंबाची येवजण. त्या खातीर कोणेंय सांगचें आसा थोड्यांनी, तूं कालें करताय? हांव बिजनेस करता, हांव काम करता. पळय तिण ती घरा आसा म्हळ्यार तिका काम ना गी. तुज्या वरन चड काम ती घरा करताच. एक दीस तिका बिजनेसाक धाड आनी तूं घरा राव, कळटा तुका घरा आयदनां धुताना, वस्तू रोंबोळटाना, इस्त्री घालतना, नितळ करतना आल्लें पुरो केजी देंवन येता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पळया आज मॅनेजमेंट देवानच शिकयलां. मॅनेजमेंट आमी काळजान घालां. त्या खातीर देव सांगता हांगा ताच्या बोरी तावन काडले म्हळ्यार कितें अर्थ. कन्नडान सांगतात ही म्हजी पतीण म्हणनात, आवळू नन्ना अर्धांगी. अर्धांगी म्हळ्यार म्हजे जिविताचें जिवीत हें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान त्या खातीर देवाची येवजण कितें आसली. दादलो आनी स्त्री तांकां देवान एक जिवीत दिलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. त्या खातीर काजाराच्या सक्रामेंता दिसा तुमी हात धरतना ह्या जाग सांगता, जें कितें देवान जोडिलां मनीस मोडिनाये. आनी आगमेन शेणयता. पावरफूल वर्ड्स. आज मनशाचो स्वार्थ मोडटा, मनशाचो अहंकार, मनशाचो गर्व. कित्याक म्हळ्यार मनीस देवाचो मोगाचो अर्थ ताका कळीत ना. कुटुंब म्हळ्यार देवाचो मोग. आनी हांगा ती पतीण कुटुंबाची काळीज. हांवें अशें सांगचें आसा, फादर इज द हेड ऑफ द फॅमिली, मदर इज द हार्ट ऑफ द फॅमिली. न्हय गी. हेड म्हळ्यार तकली, हार्ट म्हळ्यार काळीज. वेन हेड एक्स तकली पडटाना हार्ट ब्रेक्स, काळीज कुडक्या जाता. वेन हार्ट ब्रेक्स, काळीज कुडक्या जाताना हेड एक्स, तकली पडापड सुरू जाता. ह्या तकलेक आनी काळजाक बारीक गॅप आसा. समजोणी, कुटुंबाची समजोणी. देवान ती समजोणी आमच्या कुटुंबान घाल्या. तुमी पळया कोणगी म्हाका सांगतलो, फादर पयलें पुरो कॅरिझमॅटीक नातुल्लें, बायबल नातुल्लो. तुमी पळया तवळ बायबल नातल्यार, कॅरिझमॅटीक नातल्यार त्या दाळाचें कुटुंब स्ट्रॉंग आसलें आमचें कुटुंब आतां स्ट्रॉंग नात. वयगी घरा आमी म्हणटाले 100 कंतिगो मागण्यो रोजार. आतां आमच्या कुटुंबात ते 100 कंतिगो वचूनात. खंय गुड्या गेल्यार वचूना. कॅरिझमान आयकूंक आयकना. टीव्ही सिरियल आयकतात. फुल बिजी आमी वॉट्सॅपार. प्रेज द लॉर्ड. पळया कुटुंब आज आक्रमण आसा तें आसा. अटॅक एवरी सायड इट इज अटॅक्ड. आनी हांगा सांगता पवित्र बरयणार, स्त्री रचली आनी ताका मनुश्य मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड. म्हळ्यार कितें. शी इज माय ओन. हाडाचें हाड. म्हजे हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारा तावन तिका काडल्या. हाचो अर्थ देव कितें सांगता की म्हळ्यार हांगा द हजबंड अँड वायफ, मॅन अँड वुमन, दे आर वन इन मॅरेज. काजारा सक्रामेंतांत एक जातात. जिवितांत, लग्न जिवितांत एक जातात. आनी ते एकवट घडुल्लो देवान. देव सांगता त्या खातीर तो मोग तांच्या काळजान देवान वतला. पवित्र सभा कुटुंबा आधारीत पवित्र सभा. कुटुंबां नासतना पवित्र सभा ना. कुटुंबां नासतना खंडीत पवित्र सभा ना. त्या खातीर आज आमी आमची कुटुंबां बळोवन जावंक आसात. कुटुंबां रोमोवंक आसात. खंय रोमोवचोय? देवाच्या मोगान, देवाच्या सत्तेन आमी रोमोवंक आसा. मुखार सांगता पळया, देखून दादलो आपल्या आवय बापेक सोडता आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच सुकूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय विणगी आसली पूण तांकां लज दिसली ना. हांगा कितें सांगता, देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता. कितें करता? कितें करता? खंय व्हरून सोडता? बस स्टँडांत गी, सांतांतोन आश्रमांत गी, वृद्धाश्रमांत गी,
न्हय वेलांगणी येताना वाट्यार वेलांगणी ताका सोड नाका फाटी येवचें गी आज कितलींशीं भुरगीं आवय बापूय सोडतात मग भाव भयणीनो देखून दादलो आपल्या आवय बापूय सोडता म्हणल्यार अर्थ कितें पास्टली सोडता मोग सोडता म्हणलो अर्थ न्ही काजर जाता पर्यंत दादलो ह्याचेर कोया चेडू डॅडी मम्मीचेर उदोत आसतात पळय तुमी सांगता डॅडी या मम्मी म्हजो शॉल खंय आसा मम्मी म्हजो ड्रेस खंय आसा मम्मी म्हजें जेवण खंय आसा मम्मी म्हजें बॅग खंय आसा हाय येदो व्हडलो जाला येरा न्ही मम्मी मम्मी म्हणटाय खेदाळा तुवें शिकचें की तुका काजर केल्लें जाल्यार बरें आसतें जबाबदारी म्हूण येती म्हणटा आवय हे आवय शेंगाळीच न्ही तें बापाय तसोच म्हणटा कितलें सांगचें सायबा तुका म्हळ्यार ते डिपेंड ऑन देयर पेरंट्स काजर जातेच कितें जाता काजर जातेच पोतीन येता वो आतां मम्मी कडेन विचारता की निम्मी म्हजो सोप खंय आसा निम्मी म्हजो तुवालो खंय आसा निम्मी म्हजें बॅग खंय आसा तवळ थोड्या मम्मीक मुसळ काडल्या बरी जाता प्रेज द लॉर्ड थंय सुरजावनचें माय सुनाचें झगडें पळया कुटुंबान बारीक गरजेची माय सुनो ह्या सुनेक दुवे बरी एक्सेप्ट करूंक जायना गे त्या आवयक पळया आज कितें जाता कितलेशे कुटुंबान झगडीं सांगतात आतां मॉडर्न आमी मस्त मुखार गेले हांव कुटुंबान फाटीं पडले हांव सुनांनी माय समाधान जियेनात एकाच मिसाक येतात पूण सून एका पोंतार बसता माय एका पोंतार बसता प्रेज द लॉर्ड एकाच शिजूक सेवतात कित्याक सांगता की म्हळ्यार सुनेन घरा येवचें आनी थंय आसतना तुमी सोड दोड जाय जंय पण ही शिकोवन जीव वयता जिवंक आसा आज कितलीशीं आमकां ह्या जाकांक ही सॉल्व करनच पुरो जायना ही कंप्लेंट आयकोन कुटुंबाचें कुटुंब आज थंय मागणें आसा जाल्यार मोग आसा जाल्यार हेंकां थंय जावचें ना थंय सोडदोड आसा जंय आवय थंय सोडदोड आसा जंय आवय चिती जंय म्हजो पूत या म्हजो धूव या म्हजें ती सून बऱ्यान शिवून दिता संकुचित मनोभाव म्हणटात आमी हांगा प्रेजुडियूस कितें म्हळ्यार मोतीन पुर्वाग्रह पडीत आई तेचो म्हजी जबाबदारी येता कोण ना म्हजो अधिकार येता कोण ना म्हजें नांव येता कोण ना कंट्रोल थोडीं जयललिता जावंक चिंतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ना मगोच्या भाव भयणीनो देव सांगता कितें त्या घरांत मोगू तांचें जिवीत तांणी एकवटान आसा सई पळय आमी पयस रावता लागीं रावता ते सेकेंडरी गरजेचे मोग हांवें पळयलां कितलींशीं कुटुंबां पयस आसात तांचे कुटुंबां एकवटान आसात मोगान आसात पयस म्हळ्यार परगांवांत आसात खंयचेंय कार्य जावं दी सक्कड थंय आसात तो मोग आसा कुटुंबान थोड्या कुटुंबान लागीं आसात पूण मोग ना खंय गेल्यात आमची कशीं आसात आमचीं कुटुंबां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गां तुका सुमिया जेजू होगलाप तुका सुमिया जेजू हालेलुया हालेलुया आमी पळोवया पेद्रूचें पत्र काडया कोणी पेद्रूचें पत्र तिसरो आवास्वर पेद्रूचें पत्र तिसरो आवास्वर ओळू पेद्रूचें पत्र तिसरो आवास्वर ओळू 1 तावन आमी वाचया घट्ट सांग बाय गोवांक आयकोन दी तूं सोका सांगला खंय आयकता तुमी बायलांनी तुमच्या गोवांक घट्ट सांगा कितें जाय आयका दादल्यानो कितें जाय आनी थोडीं दोळे वाठारांत म्हाका पळयनाकात तुमी हांव म्हजें उतर वाचन हांगा पेद्रून बरयलां पेद्रू आमचो पयलो पाप साहेब प्रेज द लॉर्ड तर पाप साहेबाचें उतर आमी लेखी जाय की नाका लेखी जाय कितें म्हणटा तुमी बायलांनी तुमच्या गोवाक विधेय जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां विधेय पोण म्हळ्यार मोगान विधेय जाय की रागान विधेय जाय कशें विधेय जाय काले म्हणी सांगा मोगान उबे राव बाय वास उंगा तिका विधेय जायचें म्हणटा तर राग येयलो कोणा बसली ती तुमी बायलांनी तुमच्या गोवाक विधेय जाय आं तूं हांगा ये तो मायक ऑन जाल्यार मायकार वास हांगे घट्ट वास येयले आयकोन दी दादल्यांक पुरो वास मायक ऑन आसा की बळे वास पासो ऑन आसतलो वास घट्ट वास तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानिनान जाल्यार
उत्राविणेन्स पळया सुवार्थ ते सतमानिनान मागण्याक ते बसनान मिसाक ते येनांता कोणें सांगलें ते आयकनांत पूण बैल एक देवान एक भारी एक व्हडलें मिसांव घालां काळजांत दादल्याक गुंडावंक जाता खंय प्रेज द लॉर्ड तुमी कितें करीत वास बाय उत्राविणेन्स भक्ती भिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले काळजाचो स्वभाव अविनाशी मतयाची जी ओके आणि वर्स 7 तेच बरी तुम्ही गोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणल्या मनान दवर न्हू कशें जियेया सुदार जियेया मुखार आशिना वस बाय बस प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया हांव तें निमाणें उतर पयलें घेता मागीर उतर आमी पळोवया तुमचे सोवे एकच जिविताच्या देण्याच्यो सहादय जिणयो ती जाल्ल्यान कित्याक हांगा घोव आनी बायल एकवटीत जाय तुमचे सोवे एकच जिविताच्या देण्याचो तुमचे साल्वासावाचे मिसांव तुमच्या काजरी लग्न साक्रामेंत एकच जिविताच्या देण्याच्यो सहादय जिणयो ती जाल्ल्यान तांकां मान दिया म्हळ्यार हांगा अर्थ कितें एकामेका मान दिया मारन पडनाकात प्रेज द लॉर्ड ती एक तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचे मागणें फळादीक जावंक खंयची अडखळ नासची ना ताचे पयलें उतर थंयच दवरया कोलोस्येकारा बरयल्या पत्रांत कोलोस्येकारा बरयल्या पत्रांत दुसरो आवास्वर वळ 18 दुसरो आवास्वर वळ 18 कोणी वाचया एक घडी दुसरो सर कन्फ्युजन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके 3:18 3:18 कोलोस्येकारा बरयलें तिसरो आवास्वर 18 वास पत्नीनो तुमच्या पतीक तुमी खाल जाया पळय कितें म्हणटा सान पाऊल म्हणटा पत्नीनो तुमच्या पतीक तुमी खाल जाया सोम्या थंय तुमकां तें सहजलें वर्स 19 पत्नीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात पत्नीनो तुमच्या पतीक खाल जाया सोम्या थंय तुमकां तें सहजलें पत्नीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिणायेन चलयनाकात म्हळ्यार अर्थ कितें हांगा मोगान तुमी जियेया थंय तुमचे मदें कठिणाई झगडें हगे मसोरू ते येवचें न्ही त्या खातीर आमकां पेद्रू सांगता तिसरो आवास्वर तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेय जाय घोवांनी बायलांचो मोग करी जाय म्हळ्यार विधेयपण ओबेडियन्स आनी मोग लव एकाच नाण्याची दोन मुखां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांगा कोणी ओडू कोणी ल्हान न्हय हांगा थोडे फावटी आमी म्हणचे 50-50 जाल्यार क्रॅक जॅक जावन सोडटा ते बिस्कीट आसा पळय क्रॅक जॅक तशें जाता काजर जिवितांत दोगांय 100% 100% दोगांक इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आसात रायट्स इक्वल आसात
ते खातीर आमी हिणसूचें धोणसूचें न्ही. त्या खातीर पाऊल सांगता कठीणाई नसले नाकाता. थोड्यांनी चिंतलां बायल मेळ्ळी मारूंक म्हणून. हें WWF खेळटाना हात धाडटात न्ही दोगां, हांगा काजाराच्या सक्रामेंतांनी हात धरतात. त्या दिसावन कबड्डी कुस्ती घरा पुरो सुरू जाली. धर्मार्थ एंटरटेनमेंट शेजाऱ्यांक भुरग्यांक ही एंटरटेनमेंट. देवान अधिकार दिवना बायलेक मारूंक. तुका अधिकार ना. म्हज्या मासाचे मास आडाचे हाड देवान सक्रामेंतान तुका दिल्ली ती तुवें जावन जोडून घेतली न्ही. देवान दिल्ली ती तुजी पतीण तिसो मोग करा. कठीणाय नसलय नाकात. त्या खातीर सांगता पळया, तेच परी तुमी गोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणल्यार मनान दवरनो तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. हस्कत जावं बरो. स्त्रियेच्या कुडीन तिचीच म्हणली एक सकत आसा, दादल्याच्या कुडीन ताचीच म्हणली सकत आसा. स्त्रियेक भुरग्याक प्रसूत जातना ती दूख सोंसची कुरपा तिका आसा. जो बरो दादल्याक दुसरी सकत तोटान काम करता, बटांनी काम करता. देवान सांगलें वो दादलो तुजो काम करतलो आनी तूं ताका मुखार पळयतली कोणाक येवेक. आज हें सोमा कित्याक भुरग्या बाळाची जतन करूंक आवयचें मिसांव आनी दादल्याचें मिसांव पोस करूंक कुटुंबाचें भायर गळोवन येवन पियोवन पाड करूंक न्ही. थोडे जल्मांत तूं पिवंडे आसात, तांकां बायल भुरगीं खंयचेंय पडोवन वचना. प्रेज द लॉर्ड. रेस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारीनांतल्या बापय, जबाबदारीनांतली आवय ती देवाच्या राजांत वेचिनात. बायबल सांगता आज आमची जबाबदारी आमी करूंक आसा, ती जबाबदारी संपूर्ण करूंक आसा. त्या खातीर तेच बरी तुमी गोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणल्यार मनान दवर नो तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. म्हळ्यार सोड दोड आसा जाय. खंयचेंय आदलें वस्तू न्हू, पयल्यांचें वस्तू न्हू, कोंडू न्हू, तेंत साबुलेंत साबून चुईंगामा बरी जियोचें न्ही. थोडी आसात तेंच साबुलेंत साबतात. हांकां बायल केदाळ्ळे की म्हळ्यार हांकां केदाळा बायलेक अनभोग जोडून जाय त्या दाळा धांवतात हे. नातल्या बायल नाका हांकां. बायल कामुकपणाचें मिशन न्ही, कुटुंब कामुकपणाचें तळ न्ही, मोगाचें तळ तें. देव सांगता तो मोग तुमचे मदें एकामेका दिवप आनी घेवप. त्या खातीर DSC काजार सक्रामेंत जोडटाना तांकां ट्रेनिंग सांगतात कितें काजारी जिवीत म्हळ्यार. कामुकपणा खातीर कोणी काजार जायना. काजारी मोग म्हणटात दाम्पत्य प्रेमा, कॉन्जुगल लव. तो मोग देवान तुमचें तें वतला. त्या मोगान तुमी एकवटात. त्या भाऊ त्या कितें म्हणटात त्या अंडरस्टँडींग तें सोडतोड तुमचे मदें आसा जाय. सबार कडेन सोडतोड ना. एकामेकाचे स्वभाव दुसरे, ताका शॉर्ट टेम्पर आका आनी टेम्पर. जिवीत पिड्ड्यार जाता. सैतान थंय काम करता. वस्तू सोंसणीकाय जाय कुटुंबांत जिवितांत. तेच बरी तुमी गोवानो स्त्री दादल्या प्रास अस्कत म्हणल्यार मनान दवर न्हू तुमच्या बायलांक सुदारसून जियेया. पळया एक बायल आतां हांगा सबार जाणां तुमी आसात. तुमी कोणी पुरो हांगा सडावत तुमी हारची न्ही. तुमी खंय गी पांबूरचिंगी आनी खंय काणजारचिंगी, कारकोळचिंगी, बेळमाणचिंगी, बिद्र्यांचिंगी आनी खंयची पुरो हांगा आयल्यान तुमी. हांगा आसली कोण खंय हांगा काजर जाली आसात कोण ना, नाजाल्यार हांगाचे दादले हांगाचे चेडूं हांगा गेल्यान ती काजर जावन आनी खंय गेल्यात. असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार एक स्त्री काजर जावन घरा येताना आपणाचें सगळें कुटुंब सोडून येता. तितलें सुलाभ न्ही. एक व्हडजल्लो रूख पाळा समेत कांड एक कडेन लावन सुलाभ न्ही. नवें वातावरण, नवीं मनशां, नवें चिंतप. पळय हांगा ह्युमन रिलेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते खातीर सांत पेद्रू सांगता सुदारसून जियेया. थंय आसतना फ्रिडम आसलें, हांगा आसतना उणें जालें. हांगा गोवा सांगाता जावं पुरो आतांच्या काळार मोगार पडोवन काजार जातात. पयले मोगार पडोवन काजार जायनातली. सैरिको थंय नंडो आनी थंय कोण माय मावा सक्कड कुटुंबाचे सक्कड आसतात. सुदारसून जियोंक आसा. पत्नीनी सुदारसूंक आसा, पतीनी सुदारसूंक आसा. सुदारसिनातल्यार थंय सैतान सुदारसूंक तयार आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज पळया कुटुंबाचे समस्या हे समपुरो थंय आसतना ताजे बर्थडे करतले, ताका हें पुरो दितले. हांगा थोड्या पटी पती कूड आसत आसना बर्थडे केदाळा पत्नीचो म्हणून. पयलें बरोवन दवरा बर्थडे केदाळाक म्हणून तुमकां बरें रांदून वाडटलीं ती.
सायकॉलॉजी अर्थ करून घेवंक आसा एकामेका त्या खातीर दिवप घेवप म्हळ्यार कालें आज व्हडलें प्रॉब्लेम जोड्या मदें कितें म्हळ्यार कम्युनिकेशन ना वयर मळयेर आसल्यार सकयल जावन मेसेज धाडची बायल्यान जेवणाक येया म्हणून पयलीं जाल्यार आपयतली येया जेवणाक म्हणून आतां शब्द मालिन्य ना सायलेंट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एकामेका उलोवचें वॉट्सॅप चाटार खंयचेय ह्या संवसारांत येवं दी कितलेय मनशां मुखार वचूं दी मनीस मुखार बसून उलोवचें हांव पळय तें आनिकी चड आशिर्वादाचें कितलीय हांगा पावर पॉयंट हांव दाखोवन दी हांव केदाळा तुमचे लागीं म्हज्या ताळ्यांत हांव उलयतां पळय ताका सकत चड पावर पॉयंटा वरनी ते खातीर तुमी एकामेका उलोवंक आसा समजोवचें म्हळ्यार कशें उलोवचें तुमी काजारा सुरवेर कितलो आसलो तो मोग दीस येता येताना उणो जावन सो न्हय तो चड जावन असो जाय तुमी एकामेका उलयचय टायम करशीचय ताका म्हणटा सांगात पोवणो हांगा पेद्रू सांगता तुमी सुदारसून जिया तुमचे मदें तुमचे सगळें एकच जिविताच्या देण्याच्यो सहादयजुणती जाल्ल्यान तांकां मान दिया हाचे वरवीं तुमचें मागणें फळादीक जावंक खंयचीच अडखळ आसची ना पळय आज मागणें फळादीक जाय जंय तुमी एकामेका मान दिजय मोग करीजय मोगान जियेजय पेद्रू आमकां सांगता तुमी बायलांनी तुमच्या घोवांक विधेयी जाय घोवांनी मोग करी जाय बायलांनी विधेयी जाय अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सत्मानिनान जाल्यार ऐका आज पळय हांगा चड बायल मनशांत की दादल्या मनशांत सांगा पळोवन सांगा कोणात बायल मनशांत चड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दादले मनीस खंय काणादान ते मायावादारो प्रेज द लॉर्ड घराय मागणें करतना हांवें तशेंत आवय सकाळांक आमूण मागणें करूंक आपयता त्या खातीर बायबल आमकां सांगता तुमी बायलांनी तुमच्या घोवाक विधेय जाय अशें तांचे मदले कोणीय सुवार्ता सत्मानिनान जाल्यार तितल्या सुलाबेर ते सत्मानिनान तितल्या सुलाबेर रेतेरेकी येनात उतराविण्यांच आपल्या बायलांची नितळ आनी भोक्त बिरांतीची साल पळोवन गरजेचें कितें नितळ आनी भोक्त बिरांतीची साल पळोवन आमी पळया आमी मागण्या कोणा जावन शिकले हांव बापाय जावन शिकले हांव मामी जावन आवय जावन वयगी ती आवय ती सांताक्रुसाची कूर काडूंक आमच्या बापा शिकोवंक रांदच्या कुडांत गे भितर आसतना गे ती शिकयता पुरो बापाय काम करूं तो भायर आसता सडावा तो ताचे डिफरंट ताका मिसांव देवान दिला पूण आवय जावन आमी शिकता हरी एकली हांगा आमी पळोवंक शकता उतराविण्यांस आपल्या बायलांची नितळ आनी भोक्त बिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले म्हळ्यार तुमी एक कुटुंबान टेस्टिमनी जायचंय दादल्यांची मनां परिवर्तन करूं तुमकां साद आसा म्हणून पाऊल आमकां पेद्रू आमकां सांगते आसा ते कठीण जावं पुरो तुमकां कळीत आसा तांची मनां बदली जाय सबार पोटी पळयल्यांत हांवें सबार कुटुंबां ह्या 22 वर्सां ह्या जाकी जिवितांत हांवें विजीट केल्यांत ह्या उलयलां रेतीरेखायली मेळ्ळ्यांत तांची एक खाणी सांगतना म्हाका दादल्या मनशांनी सांगचें म्हाका आयकून बरें खुशी जाता फादर ही म्हज्या जिवितांत नातली जाल्यार हांव खंय माती जातो फादर हांव बारीक कठीण आसलो फादर हांव बारीक पियेतलो पयशे वेस्ट करतलो फादर इतशें मागणें तिणें दिवचें धैर्याचीं उतरां आनी इतलें हांवें कश्टिल्यार तिचे थंय म्हजे थंय आसो मोगो पळया स्त्री अस्कत नाही खंडीत अस्कत नाही स्त्री थंय कसली सकत आसा असं हांवें आयकलां हर सबार जाणांनी सांगलें आयकलां सबार पिवंडे आमच्या रिट्रीटान येवन साक्ष दितात आतां पिवंडे न्ही ते सोडल्या ते सांगतात फादर 15 वर्सां 20 वर्सां हिणें मागणें केलें हिचें तेर्स हिचें मागणें देवान आयकलें कोण ना फादर म्हाका परिवर्तन दिलें मिसांव रेतेर पाद्र्याबाचें मात्र काम न्ही रेतेर कुटुंबांत हर एकल्यांचें काम आनी तातूंत स्पेशल काम आवयक दिलां रेतेरीचें काम मेतेर करूं कुटुंबाक सगळ्यांक सांगाता पळय मागणेची सकत आज हांव चिंता आज हांगा रावलां जाल्यार म्हजी आवय बापाय तातूंत आवयचो मोठो पात्र आसा कित्याक म्हळ्यार तिशें मागणें तिणें आमकां दिवची बुधबाळ बाब जोर आसलो बेत दितालो बाबान उलोवचें बेतान आसा थोड्या पुटी मम्मी तशी न्ही ती कुटी घालता मागीर मोग करता रडयता मागीर आसयता तशी आवय त्या खातीर हांगा हें मिसांव भारी गरजेचें कुटुंबाचें मिसांव
मग स्वभाव भयणीनो हे मिसांव आमी कशें स्विकार करते आसा त्या खातीर कुटुंब एक देवाचें बेसांव आनी दादल्यांनी तुमी चिंतूंक आसा हांवें पळयलां थोडे कडेन थोडे दादले कित्याक हांव थोडे कडेन हांगा तमिळनाडा पुरो येताना उटींत एका कुटुंबाक गेल्लो तो सांगता फादर हांगा कठीण येवं त्या खातीर हांव इल्लो खाण घेता फादर कठीण येवं त्या खातीर इल्लो खाण घेता फादर हांगा गेले कठीण दगने त्या खातीर हांवें सिगरेट ओडटा फादर हांवें म्हळें तुजी बायल तुज्या उठू कितल्या वर्सां जावन जियेता आमी काय एक 23 इयर्स जालीं फादर 23 इयर्स जावन ती सोरो पियेता ना फादर ती भुरगीं पियेता ते ना सिगरेट ओडटा ते ना मागीर तूं घाल्या ओडटाय प्रेज द लॉर्ड पळया त्या कठीण त्या युवाच्या गांवांत बायल एक भुरग्यांची येता कूड तुजी तांची सेम न्हय गे सोराक न्हिबाक हे निवणे म्हणटात पळया हे निवणी मस्त आसात न्हीब मस्त आसा आमी थोडे फावटी अशें समालोचन करून उलयतना सांगतात निबा मस्त आसात निबा सगळ्यां कडेन निबा आसात तुमच्या भुरग्यां कडेन सर भुरग्यां कडेन निबा आसात इस्कॉलान कितें होमवर्क करूं नाय काल कारेंट नातलो निबा तेज्या कडेन कितें ऑनलायनाक आमकां थंय यंत्र मेळना कितें म्हण नेटवर्क मेळना निब आसा कितें आयतारा मिसाक येवं नाय आयतारा मिसाक हांवें सांगलें मम्मी कडेन उठय म्हणून मम्मीन उठोवं ना त्या खातीर येवं ना निबा कितली निबा जाय आमच्या कडेन रेतीर कितें येवं नाय अय्यो मंगळारा बुधवारा ब्रेस्तार दवरल्यार कोणें येवचें फादर आयतारा म्हणी दवरल्यार येता आमी सोनवार आयतारा निबा दुसऱ्या दीस रातच्या घालून खंय वचनात गे तुमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग स्वभाव भयण आज आमी चिंती जाय आमी निबान दिवन जियेते आसा हांगी खंयचें आमकां गरजेचें जेजून सांगलें मोरी आनी मार्तागर जेजू जेवणाक गेल्लो वय मू दोगां भयण्यो एकली गडबडी मारता ती भितर किचनान फुल्ल बिजी काल्यां बरो जेजूक रांदचें काल्यां मुटलीं खुबे येता ती काल्यां बरो करचें फुल्ल बिजी ती मोरी जेजूच्या पांया ताळे बसून आयकते आसा ओडना बिजी जाल्ली जाल्यार ही ओडना ती कंप्लेंट खाण घेवन आयली कंप्लेंट कालें गी म्हळ्यार मोरी हेल्प तू करना मोरी तुज्या पांया म्हणान बसून आसा तिका इल्लें सांग धाडूंक भितर जेजू म्हणा लागलो तूं सबार चिंतनांनी बुडोवन आसाय मारता अनावश्य ಚಿಂತೆ ಪೇಚಾಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ಒಂದೇ गरजेचें एकच आज आमी गरजेचें सोडता गरजेचें खंयचें निजा देवाक आराधन कर ताका सोडलां गरजेचें खंयचें आयतार सून भगवंतपणी सांबाळ तें सोडलां गरजेचें खंयचें कुटुंबाचें मागणें तें सोडलां गरज नातल्या विशयान तकले घालते आसा आमी बारी बिजी वॉट्सॅप फेसबूक नेटवर्क तातूंत फुल्ल बिजी आमी फुल्ल बिजी देवाक जागो ना काय आसा आमचें मिसांव त्या खातीर मग स्वभाव भयणीनो आज आमी गुंडायन चिंतूंक आसा आमच्या कुटुंबांत सोम्याक देवाकय जागो दिला आमी आज कुटुंबांक कित्याक एका नमणेन एकच घरा भितर आसात पूण पयस आसात मना पयस आसात आनी हांगा आमकां पेद्रू सांगता तांची भक्त बिरांतीची साल पळोवन अशें तांचे मदले 19 वर्सां सतमानिनान जाल्यार उतराविणेन आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त बिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले गरजेचें विंचून काडूंक जेजू रेतेर म्हळ्यार विंचोवन गरज म्हळ्यार विंचोवन आज म्हज्या ह्या जागी जिवितांत गरजेचें खंयचें म्हजें सुवार्ता मागणें सक्रामेंत दिवंक म्हाका ही गरजी नमयारला दुसऱ्याक न्ही हांव प्रिंसिपल लेक्चरर तें सेकेंड्री तें जाय नाका म्हण सांगना हांव सोशियल वर्क जावंक ना तें जाय सेकेंड्री हॉस्पिटल सेवा जाय सेकेंड्री पयलें हांवें देवा सांगता मागण्यांत एक जायचंय सक्रामेंत लोकांक हांवें दिसय सक्रामेंत हांवें सेलेब्रेट करीसय तें सोडना उरलें सक्कड करता जाल्यार गरजेचें तुवें सोडलां हांवें फ्रँकली ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मग स्वभाव भयणीनो आमी थोडे फावटी सफार जाता कित्याक म्हळ्यार आमी गरजेचें पवित्र सभेंत सोडलां कुटुंबांत सोडलां मागणें आमी सोडलां आमचें मागणें आमकां आक्रमण करते आसा ती सोशल मिडिया आमच्या मतीचेर आक्रमण जिविताचेर आक्रमण
देवा तावन आमकां पयस व्हरूंक पळयते आसात, आमकां ह्या संवसाराच्या बुदोवण्या फाटल्यान आमकां व्हरते आसात. आज विचारा हें सवाल, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत पती पत्नी गरजेचें खंयचें? आज हांवें विचारी जाय, फादर फ्रँकलीन तुज्या जिवितांत गरजेचें खंयचें? 1999 म्हाका ब्रदर टी.के. जॉर्जान सांगलें, गंगोळीन तरेतेर आसली, एका याजाक ताजे वटू येवंक आसलो, तो येवंक ना. ताका दुसरे दीस ताका काल्यान बीस साहेबाच्या घरा मिटींग आसलें आनी थंय रेतेरीच्या कडेन सांगलें DSSच्या बीस साहेबान, पाद्र्याब नासतना लायका सांगता पाद्र्याब आसा जायस म्हणून. ब्रदरान म्हाका फोन केलें, हांव त्या दाळा चळ्ळाकेरे आसलो आनी हांव फ्री आसलो. चळ्ळाकेरे हांव गंगोळी जाय जाल्यार म्हाका 9 वरांची वाट, बसां बरी नात, त्या बसार सीट मेळटा म्हणल्यार गॅरंटी ना थंय जावन, कित्याक म्हळ्यार बಳ್ಳारीत हांव येवची बसां, अर्द्या रातचें म्हजो गांव, थंय हांव पुरतो शिमोगा अशें कुंदापुरेचे कोणाक जाय पुरो राटावळ. हांव फ्री आसलो. ब्रदराक सांगलें, ब्रदर हांव बारी बिजी. ब्रदराक गोत्ता हांव नवतो पाद्र्याब जावन गेलां, बिजी ना थंय. जाल्यार चुकोवन गाणयोन कितें म्हणाचें, बिजी. कोण बिजी म्हणटा पळय तो लेझी. प्रेज द लॉर्ड. तांकां इगर्जेक टायम दिवंक ना, मागण्याक टायम दिवंक ना. बिजी आसलो पर्सन कितें जाल्यार बिजी म्हणना, ताका टायम आसता. देवाचो मोग करचो मनीस, ताका टायम आसता. ताणें ब्रदरान सुमार एक 30 पाद्र्याब हांव फोन केलें कोणा, लास्ट मोमेंट कोणाक येवंक जायना, तांच्या मिसांव आसता, तें समजता. परतून ताणें म्हाका, हांवें ताका सांगलें कोणीय मेळना जाल्यार राती म्हाका फोन कर, हो 11:30 हांव फोन करता. फादर हांवें सकाळीं फोन केलें, आतां लास्ट मोमेंट जाल्ल्यान पाद्र्याब कोणी नातल्यार येता म्हणलें थोड्या पाद्र्याबांनी, जायना तुमी येवयेत फादर म्हणलो. आनी हांवें म्हळें, ब्रदर हांवें इतल्यान ट्रॅवल करीचें न्ही, तूं मॅनेज कर म्हळें. ताका कितें जालें गी, आनी ताणें एक जोरान ताळ्यान ताणें सांगलें, आमचो लोक इगर्ज माता सोडून येता, साक्रामेंतांत हांव पयस आसा, आमचो लोक कथोलीक सभेंत हांव भायर येते आसा. तुमी ह्या जागांनी रावयना जाल्यार तांकां कोणें रावोवचें? हांव लायक, म्हाका एक अनुभव जालो सुमार एक 10 वर्सां पयलें, त्या खातीर हांव पुरा कडेन स्वार्थ प्रकटता, बायबल सांगता आसा. मग भाव भयणीनो, त्या राती हें सवाल म्हाका दोसलें. तुमी रावयनात जाल्यार, तुमी सांगनात जाल्यार तांकां रावयतले कोण आसात? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग भाव भयणीनो, त्या दीस दुसरे दीस हांव गेलो रेतेरेक, 3 दीस रेतेरेक वचून फाटीं आयलो. ताचे उपरांत हांवें फाटीं पळोवंक ना. म्हाका तें उतर आजुनी म्हज्या मतींत आसा. आमच्या लोकांक आमी समजणी दिना जाल्यार कोणें दिवची? म्हाका म्हजी युवा जाणांनी विचारलें आसा, मिसा भायर तुमी आमकां देवाचें उतर केदाळा दितात, ते मिसां दिता आमी नोटां दितात जाल्यार थोड्या फावटी गाळी सवे शिरापत दितात, आमकां तें खंयचें समजना. दुसऱ्या पंगडा कडेन काल्याक आमचे युथ, आमचे लोक जावन ते आसा. आज देवा करगा आमकां रिट्रीट सेंटरां, रिट्रीट मंदिरां, हर एका इगर्जींत आज विगार वर्सांनी रेतेर दवरतात, लोकांक शिकोवण दिते आसात. शिकोवण कितें? पवित्र सभेन आमच्या कुटुंबाक घट जावच्या खातीर हांवें त्या दिसा निर्धार केलो, जावं पुरो. म्हाका हें नासता रवी येते फादर पावलान विचारतना, ना फादर हांव बिजी म्हणल्यार तो वगेत रावतो, तो कितें करतो? तशें मध्ये काणाचेर जावन फादरापान फोन केलें, तुवें सकाळीं येवयेत गे. म्हाका ना म्हणची संवय ना, सुवार्ता जाल्यार रात जावं दी, दीस जावं दी, हांव ना म्हणना. जावं पुरो, म्हणजे ताळ्याक प्रॉब्लेम आसूं दी, खंयचो ताळो दिवचो ताणें म्हाका देणें दिलां, ताणें म्हाका ह्या जाग पूण दिलां जाल्यार ताचे मिसांव हांव करना जाल्यार खंयच्या मिसांवांत हांव बिजी आसा? खंयच्या मिसांवांत आमी बिजी आसा? हांव मग भाव भयणीनो, देवाचें मिसांव गरजेचें खंयचें? कुटुंबान गरजेचें खंयचें? आमच्या जिवितांत गरजेचें खंयचें? तो वांटो तुमी विसरून काडूंक आसा. गरजेचें कुटुंबाचें मिसांव, गरजेचें आमच्या भुरग्या बाळांक देख दिवची, गरजेचें देवाच्या स्पिरितान ताका वाडोवचें, वागोवचें गरजेचें. आज आमी पळयता भुरग्यांक ट्युशनाक धाडटात, तांकां मिसां येवंक जायना, कित्याक आयताराय ट्युशन. हो ट्युशन काडून रँक काडून खंय सायंटिस्ट जावंक आगे देव जाणा, आनी खंय डॅन्सिंग क्लास, आनी खंय स्विमींग क्लास. वय मागीर डॅन्स स्विमींग करना तो तुमकां पळयनासतना खंय घेतलो. बऱ्याक करून देवाचें उतर दिल्लें जाल्यार म्हाताऱ्या प्रायर एक मोठो शीत म्हणी घालतो, नाजाल्यार तुमकां थंय पळय आश्रमांत न्हय, ताका सोडून येतात भुरगीं. भाव भयणीनो, आमी देख दी जाय. कसली देख? बॅलन्स करते हांव गे भुरग्यांक तांचें जिवीत सोमा. हांव शिकप नाका म्हण सांगना,
शिकप हे डिग्री हे सकड तांकां एक स्टेटस दिता, साल्वेशन दिना, साल्वासांव दिना. साल्वासावी जाय, स्टेटसी जाय, मागणें जाय, कुटुंब देव जाय, देवाचो मोग जाय, कुटुंबाची मौल्यां जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर हांगा बायबल आमकां सांगता, तुमी तांची भक्तीची साल पळोवन तुमी मनां बदलतले आनी तुमची सोबाय जायना हे बायली विणलेल्या केंसांची, भांगरा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंग वस्त्रांची, बागार जाय जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची. हांवें तुमकां सांगलें, देव पर्सनॅलिटी पळयना, परिस्थिती पळयता. देव पर्सनॅलिटी पळयना, भितरलें व्यक्तित्व पळयता, नडतें पळयता, गूण पळयता. आज आमकां कितें जायची ते बरे गूण, बरे शगूण आमच्या कुटुंबान जाय जाय. तुमची सोबाय जायना हे बायली विणलेल्या केंसांची, भांगरा शिंगाराची आनी न्हेसलेल्या आंग वस्त्रांची, बागार जाय जाय ती भितरल्या व्यक्तित्वाची. दुलोभ आनी शांत काळजाचो स्वभाव ऐका, दोगांकी पोतिकी पोतणीकी. भितरल्या व्यक्तित्वाची दुलोभ आनी शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्यार अविनाशी मोतयाची, जी देवा मुखार अदीक मोलादीक. हे परी पुर्विल्ल्यो त्यो शगुणी स्त्रियो आपणाक नेटयतल्यो, देवाचेर बरोसतल्यो आनी आपल्या घोवांक खाल जातल्यो. असल्या मोलादीक दिरव्यांनी नेटयतली, ती खाल जातली, बरोसतली. अशें सारा अब्राहमाक खाल जावन जियेली, ताका ती धनी म्हणून उलो करतली. तुमी बरी जिणी जियेशात जाल्यार आनी कसल्याचीच भिरांत धरिना जाशात जाल्यार तुमी तिची भुरगीं म्हणून जालें. मोगशो भाव भयणीनो, आमी देवाची भुरगीं जाय जाय, आमची कुटुंबां देवाची कुटुंबां जाय जाय. आज कुटुंबाचेर हांवें सांगलें आक्रमण एक अनैतीकपण. बायले गोवाक सोडून दुसऱ्या कडेन संबंद दवरचे, दुसरे संबंध अनैतीकपण. दुसरें पिवणें, ड्रग्स, हेरोईन, गांजा, एडिक्शन्स, नमणे नमणेचे एडिक्शन. आज थोडी टीव्हीक एडिक्शन जाल्यान, थोडी कंप्युटराक एडिक्शन जाल्यान, थोडी माज्याक एडिक्शन जाल्यान, थोडी मोबायलाक एडिक्शन जाल्यान. हें एडिक्शन आमच्या कुटुंबां फुटयतात, पासळतात. आज कितलींशीं कुटुंबां समाधान नांत. सोंपुरो मॉडर्न गॅजेट्स, मॉडर्न डेवलपमेंट हांव बरें ना म्हणना, पूण जर तर तें म्हजें कुटुंब पाड करता. म्हाका उडास आसा, हांव जिजस युथांत आसतना म्हाका एक भयण, ते इन्चार्ज, ते सांगूंक लागले. एक फावटी हांवें ताका 10 वरांक कॉल केल्लें. म्हणल्यार हांवें निश्चन्स आसलें 2 वरां युथांत आसतना. ताणें म्हजें कॉल काडलें, पाद्रे म्हजें कॉल काडना आनी काल विचारूंक आसलें प्रोग्राम मॅनेजमेंट जालें. ताचे उपरांत ताणें म्हाका सांगलें, फादर 9 वरां उपरांत हांव कॉल काडिना, तुमच्या म्हणल्या खातीर काडलें. म्हजी एक पॉलिसी पळया, म्हजी एक पॉलिसी, 9 वरां उपरांत हांव कॉल काडना. सोमा कित्याक राती थोडे फावटी कितें चाट करतात, कितें उलयतात, कितें तातूंत बरयतात, तुमकांच कळना. त्या खातीर आज काजर जालां, तेका जाणां भुरगीं ताका आसात, घोव सांगाता, तांच्या दोगांचें एक डिसिशन. 9 वरां उपरांत ती कॉल काडना, सकाळीं 6 वरां उपरांत. कुटुंबाक टायम, न्हिदेक टायम. आज आमी दीस आनी रात तातूंत बुडोवन आसा. आज बुडोवन गेले. आमी सांगलें न्ही, थंय तावन वयर येवंक भायर कश्ट वद्दाडते आसा आमी. एक 11 माणसां त्या कुटुंबा वयर सोडदोड ना, मोग ना, समाधान ना, शांत ना. खंय आसा दुलोभ व्यक्तित्व, थंय काळजाची मोनां एका मोनाची जावन. मग भाव भयणीनो, आनी दुसरें सळावत कुटुंबांनी आज हांव पळयता आसा प्रॉब्लेम एडिक्शनां, डिफरंट टायप्स ऑफ एडिक्शन. तांदूळ एक पिवण्याचें एडिक्शन, भुरगेपणाची गत, कुटुंबाची गत, वीद वावळी जाल्या. देवा करगा पिरगोच्यो DACCच्यो ह्या सिस्टरांक आसल्यांनी त्या बायलांक, त्या भुरग्यांक आदार दिला. तांणी ना म्हण सांगना हांव, सोशल वर्क सेंटरांनी आदार दिला. तर मग शुभाव भयणीनो, आज आमी आमच्या कुटुंबां जिविता वयर नियाळ करी जाय. आमच्या कुटुंबां काय आसात, आमी सकड उबी रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आज आमी ह्या मियार पिरगोजींत आसा.
आमी कुटुंबान जिवी पती पतीण भुरगीं बाळां आमचें कुटुंब 80 दिसा जावं पुरो तुमचो पती परगांवांत आसा पतीण परगांवांत आसात मागा तांच्या खातीर देवा दिन जाला ती जिवान्नान मागा तांच्या खातीर विधव्यो विदूर जावन तुमी आसात मागा तांच्या खातीर तुमच्या सांगातानांत सोडून गेल्यान मागा तांच्या खातीर आज देवा समोर तुमी आसात सुखान तशें दुखान दोळे धांपून तुमी पप्पा मम्मी खातीर मागा भुरगीं दोळे धांपून तिशी निशीन पळोवचें न्ही दोळे धांपून क्लोज युअर आयज दोळे धांपून मागणें कर दुनियांत काळजाचें दवर आज मगो शुभाव बिडिनो आमची कुटुंबां कशीं आसात आमची कुटुंबां देवाच्या मोगांत आसात गी देवाच्या मोगान जियेते आसात गी तें आमच्या कुटुंबान उणेंपण आसा गी आज तें उणेंपण काडून उडोवंक जेजू आमच्या कुटुंबांत येता जेजू आमच्या जिवितांत येता हे रितीरींत तो आमच्या कुटुंबां आशिर्वादीत करता अभिषेक करता कुटुंबां पवित्र म्हणजे सक्तेन तो भरता म्हज्या सांगाता मागया मोगळा समियान जेजू मोगळा समियान जेजू आज ह्या रितीरींत आमची कुटुंबां तुका समर्पण दिता हांव आमची कुटुंबां पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर जेजू पती पत्नी मदलो संबंध आशिर्वादीत कर जेजू जी कुटुंबां तुजे दोन पयस आसात जेजू तांकां तूं लागीं हाड सैतानाक आमच्या कुटुंबा वयर अधिकार ना तुका मात्र अधिकार जेजू परत एक पावटी आमची कुटुंबां आशिर्वादीत कर हे रितीरीचे आशिर्वाद आमचेर देवून येवं दी अर्गान तुका वगळाप तुका दुनियांत वयर उबारून व्हडा तळान स्तुती करया हालेलुया 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 व्हडा सुबदान जेजू तुझ्या नावान हांवें शिकयला कुटुंबा मदले दुबाव सकट पयस वचून दिता जेजू तुझ्या नावान कुटुंबाचेर आशिर्वाद वाडोवन दी तांची पिडा आसल्यार पयस वचून दी पवित्र तुजे सक्तेन ती बरोवन दिता विच्छेदनाच्या वाटेराची सोमावाटे घेवन दिता भुरग्याचे देणे नासलेल्या भुरग्याचे देणे लाबोवन दी जेजू काजाराक सैरीको मेळ्ळे बऱ्यो सैरीको लाबोवन दिता त्या पिरकोची जोरियो कुटुंबाभिषेक जावन दिता तांची जिवन सांगाते गांवांत परगांवांत आसल्यार अभिषेक जावन दिता टच ब्लेस देम हील देम डेलिव्हर देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सतीपतिया बंद दुनियात आमच्या काळजाच्या दोऱ्या अनुरागद अनुबंध ದೇವರ ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಸತಿಪತಿಯ ಬಂಧ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಪತಿಗೆ
ಮಮತೆಯ ತಾಯಾಗೂ ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿಯಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗಳಾಗೂ ಪತಿಗೆ ವಿಧೇಯಳಾಗೂ ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿ ಮಮತೆಯ ತಾಯಾಗೂ ಸೇವೆಗೆ ದಾಸಿಯಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗಳಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯು ನೀನಾಗು ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಗೃಹಿಣಿಯು ನೀನಾಗು ಒಳ್ಳೆ ಮಡದಿಯು ನೀನಾಗು ತಪ್ಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ತಪ್ಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಪತಿಯಾಗೂ ದುಡಿಯುವ ಗಂಡಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗನಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಪತಿಯಾಗೂ ದುಡಿಯುವ ಗಂಡಾಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋ ಮಗನಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಯಜಮನ ನೀನಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪತಿಯು ನೀನಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಸಹಿಸುವ ವರವಾಗಿ ಯಜಮನ ನೀನಾಗು ಒಳ್ಳೆ ಗುರು ನೀನಾಗು ಸತಿಪತಿಯ ಬಂದ ಅನುರಾಗದ ಅನುಬಂಧ ದೇವರು ಕೂಡಿಸಿದ ಬೇರ್ಪಡಿಸದ ಸಂಬಂಧ ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು ಯೇಸು ಬಾಳುವ ದೇವಾಲಯವು ಜಪತಪ ಇರುವ ಮನೆಯು तुझ्या नावानं या लोकांकडे मागता आज तुझ्या नावानं कुटुंबाची शिकवण हांवें दिल्या ही शिकवण भलायकी हाडून तांच्या कुटुंबांत तांच्या लग्ना सक्रामेंतांत दिल्ल्या बसवण्याक घट जावन दिता बळवत जावन दिता अंकर बनपस बोंदडे संकट पयस वचून दिता touch them Lord, anoint them Lord, heal them Lord, bless them Lord, care over them Lord. दुनियांत आमच्या वयर उबारया एक घडीभर मौनपणी आमी आमकां सुद्दां देवाक समर्पण दिवया त्या देवा मुखार आमी शरणागत जावया आमच्या कुटुंबां तो आज अभिषेक करून दी आमचें म्हणल्यार आमच्या लागीं कितेंच ना आमचें जिवीतच ताचें देणें आमकां सुद्दां ताका आमी समर्पण दिवया आमची भुरगीं बाळां गांवांत परगांवांत आसात जी हांगा पयल्यार येवनात तीं देवातावन पयस आसात तीं कारणांतर जावन येवंक जावनात तीं सकड आशिर्वादीत जावन दी म्हणून स्तुतीकर मागया हालेलुया 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 व्हड्या ताळ्यान व्हड सुबदान व्हड सुक्तीन काळजातावन
जेजू तुझ्या नावानं आशीर्वादित जाऊन दिता हर एक कुटुंब आशीर्वाद अभिषेक जाऊन दिता हर एक बंदडो कुटुंबात पयस वचून दिता आनी कोणा खातीर हात उबार मागतात की तांचेर दराळ बेसवा तांकां मेळोवन दिता टच देम लॉर्ड हील ब्लेस देम लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बसया ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ತಡೆಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಯೇಸು ನಾಮದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ ಯೇಸು ನಾಮದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಯೇಸು ನಾಮದ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅಂಧಕಾರವೇ ಮಾಯ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ
ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಯೇಸು ನಾಮದ ಜಪದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸ್ಪರ್ಶ ಯೇಸು ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭುವಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಓ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ घरांत तुझे रक्षण मग्नाच्या घरांत जेजूची कृपा मगांची आमच्या घरांत जेजूचे रक्षण मग्नाच्या घरांत जेजूची कृपा ओ जेजू आजच्या घरांत संतोष उल्हास जेजू आजच्या काळजांत शांती समाधान ओ जेजू आजच्या घरांत संतोष उल्हास जेजू आजच्या काळजांत शांती समाधान हालेलुया स्तुती महिमा हालेलुया स्तुती महिमा हालेलुया स्तुती महिमा हालेलुया स्तुती महिमा ओ जेजू आजच्या घरांत संतोष उल्हास जेजू आजच्या काळजांत शांती समाधान ओ जेजू आजच्या घरांत संतोष उल्हास जेजू आजच्या काळजांत शांती समाधान आमेन तुमच्या ईसवे असू बरें दिसलें पथकान नास केलें जेजू कुटुंबाक सारकी केली सकारांताच्या रुपाक उबा केली त्या जेजूवान आमी कुटुंबा मागतना तो आमकां दिता देवान संवसारी बरो रचलो ताका बरो दिसलो पथकान सर्व नास केलें पूण जेजून सगळें सारकें केलें आज पवित्र सभा आमकां सारक्या रितीन चलोवंक आपोवणें दिता उलो दिता देवाची आमची मेटां देवाच्या पावलां सांगाता काडूंक ह्या करिस्माच्या काळार ह्या रितीरिद्वारी ताची शिकवण आमी समजून भलायकी सोडूंक केवळ दैहिक भलायकी न्ही कुटुंबाची भलायकी पिरगस कुटुंबाची भलायकी एक कुटुंब एक मन भाऊ बांदवपण हांगा आमकां ध्येय गेला तुमचो मनोभाव क्रिस्ता सारको जावं दी क्रिस्तचो मनोभाव मोगाचो शांतीचो समाधानाचो आशिर्वादाचो तो मनोभाव आमचे थंय आमी रुता करया ह्या युकरिस्तीक बलिदानाद्वारी आमी मागया आमच्या देवा लागीं आमी राजी जावया
आमचे इस्कत काय बोगसून आमकां पवित्रत्वेच्या सक्तीन भरून ताका आराधन करूंक आमकां तो कृपा दिता. तर पश्चाताप काळजान ताचे समोर हें युकरिस्ती बलिदान आमी भेटोवंक रावता आसतना आमचे इस्कत काय आनी पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विसरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसवत भगवान सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, प्राचिता काळाची शिस्त आमी पाळीत आयल्या. तिचे वरवीं आमचे आत्मीक जिवे सुदाराचें कर. तुज्या उतरान आमकां पोस संवसारी वस्तूंनी मीत मर्याद सांबाळून सगळ्या काळजांत तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय आनी मागण्यांत आमकां एका काळजाची कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सगळे पवित्रत्वेचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जेरुसलेमा नवार सौम्याके जेरुसलेमा सर्वेस्पराक हसी
ये जेरुजालेमा तुझ्या देवाक नावळ येसियोना कित्याक ताणें तुज्या दरवाट्यांचे आडांबे घट केल्या नावार सौम्याक ये जेरुजालेमा नावार सौम्याक ये जेरुजालेमा संसाराचेर तो आपलो संदेश धाडता तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपली विधी नियमां तांकां उगडूंक ना नावार सौम्याक ये जेरुजालेमा तो आपले उतार जकोबा कळीत करता इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता दुसऱ्या खंयच्या राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपल्या नियमाची रीती तांकां उगडूंक ना नावार सौम्याक ये जेरुजालेमा नावार सौम्याक ये जेरुजालेमा उभी रावया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया तुझे उतरा सौम्या आत्माने जिवीत सासणेक जिवीत दिता ते उतरा तुझेच लागे आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरी राया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो मदेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभुरता महिमा तुका येसुम्या जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो नियमशास्त्र वा प्रवादांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतिनाकात रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला सतच हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वेसोना देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता तसल्याक सर्गेच्या राज्यांत निमाणो म्हूण लेखतले पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकी पाळूंक शिकयता ताका सर्गेच्या राज्यांत व्हरतो म्हणून लेखतले देवाचे उतर हे Praise the Lord. Hallelujah. अर्गांदुका सुम्या जेजू हालेलुया देव आमचो मोग करता गी कितले जाणां पती येतात ओके थळयो पेटून देवाक अर्गां दिया प्रेज द लॉर्ड देव आमचो मोग करता म्हणल्यार संकेत कितें आमकां संकेत जाय देव आमचो मोग करता म्हणल्यार संकेत कितें सांगा कोण सांगतात म्हाका उबे रावन सांगाचें देव आमचो मोग तें वाचलो पयले हांवें हांगा येता वांजेल वाचलोचो तो म्हज्या शर्मावाक पयलो शर्मावाक देव आमचो मोग करता म्हणल्यार संकेत कितें आ
उबे रावा न्हू व्हडा ताळ्या सांगाचे म्हाका आयकना आमकां राखता न्ही आपल्या एकल्याच पुताक आमच्या खातीर ताणें बली भेटयलो संकेत कुरीस जैतासो गुर्तू देव आमचो मोग करता देवान संवसार इतलोय मोग केलो की ताणें ताच्या एका पुताक आमच्या खातीर पाठयलो कन्नडी भाशेन म्हणटात दारे एरेदारू दारे एरेयो देवाक मದುವೆ टायमाली दिलो इल्लेय ताणें दोर घाण घेवना देव तो जावन आसल्यार आमचे बरी जालो हो संकेत तुमी देवाचो मोग करतात की काय सांगा घट्ट सांगा तुमी देवाचो मोग करतात की मागीर लज येतात कित्याक देवाचो मोग करतात की कशें दाखयतात ताजो मोग करतात म्हणून कशें दाखयतात मागणें सक्कळ करता संवसारान कोण करनात मागणें गुडांगड धरलोय मागण्या करता आज बरें बिझनेस दी देवा म्हणून तुमी कशें दाखयता देवाचो मोग करतात म्हणून हा कामां कोणी करतात NGO आसात सोशल वर्क सेंटरां आसात सक्कळ कामां करतात कोण काम करना ताचे उपादेश पाळचे आज दोनी वाचपा नियमा विशयान सांगतात आयकलें ना गुतूना म्हाका तुमी देव आमचो मोग करता म्हणल्यार संकेत जेजू आमी देवाचो मोग करता म्हणल्यार ताच्या उपदेश म्हळ्यार कायदे त्या कायद्यांक विरोध वेचेंच पातक वयगी ह्या 10 उपदेशांक विरोध वेचें पातक त्या खातीर आमची सर्टिफिकेट आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करयत कशें म्हळ्यार 10 उपदेश मुखार दवरा एक एकेस पळय हांव पाळटे आसा की ना गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तोंडान सांगल्यार पावना त्या उपदेशाचेर उंदवून आमी बरीं कामां करते आसांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवान आमकां रचलें गे आमी देवाक रचलें आं कितले जाणां पत्ते त्या देवान आमकां रचलें म्हणून हो व्हेरी गूड बारी भवार्थ घटा तुमचो थळयो पेटून देवाक दिया हालेलुया तर आमी देवाक विधेय जाय की देवान आमकां विधेय जाय कितले इंटेलिजंट वळे आमी देवाक विधेय जाय तशें म्हळ्यार आमकां देवाक सवाल घालूंक हक्क आसा गी आमी सवाल घालूंक ना गी शिरकोन पडली आतां कोणें ना म्हळें वचून बरें सुटावें कुमसार जायचें आमी कितले गाळी सवे दिल्यात कितलीं पुरपुरल्यां काल्याक देवा ही पेंगटा दोको काल्याक देवा ही तकले पडापड कालेय जावन दी आपोवचें देवाक देवा 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 वयगी पुरपुरल्या तर मग भाव भयणीनो आज रेतेर आमकां कितें करता सारकें करता आमची वाट वस्तू संदेश जावन आसलो स्नानीक जुवांसो तो वाट तयार करूंक आयलो सुम्याक ती वाट अरण्यांत एक बोप मारताले ताळो त्या लोकांचें जिवीत सारकें करूंक म्हण देवान ताका धाडलो आनी आज जेजू मरी फात आमचें जिवीत देव सारकें करता ह्या करेजमाच्या काळार ही रेतेरी तितलीच आमी कित्या रेतेर दवरता गे म्हळ्यार आमी बरें कुमसार जाता आमी सारकें जाता खंय तिश्शीन इश्शीन मालवून आसांव दोलोवन आसांव हालोवन दोलोवन म्हणटात ताच्या कायद्यातून पयस आसांव त्या खातीर देवा थंय पाटी येवचें देवाच्या मोगाक पाटी येवचें खंयच्या द्वारे पश्चाताप पावोन कुमसाराच्या साक्रामेंता द्वारे रिकन्सायलिंग विथ गॉड देवा सांगता आमी राजी जावचें भारी गरजेचें सगळ्या ह्या करेजमाचो संदेश वचो सिंजीच्या बुधवारा तुमी सिन्स घाली न्हय गे गळ्यार गोमट्यार तुमच्या सिन्स घाली सिन्स घालना म्हळ्यार धुळीन जावन आयलाय मनशा तूं धुळीक फाटी वेतलोय आनी त्या दीस वाचली वाचपां योवेल प्रवादीची जोएल प्रवादी तुमची वस्त्रां न्हय तुमची काळजां पिंजा वय मू काळजां पिंजा म्हळ्यार सुरी हाडची आनी पिंजची गी म्हळ्यार अर्थ कितें परिवर्तन पश्चातापावा त्या खातीर मग भाव भयणीनो आज आमकां सगळ्यांक सर्गाक वचो मोन आसा की ना तें सांगू की बोल्ड ना फादर कितें घरचें कळना म्हाका आसा की ना आसा घट्ट सांगा आमकां सगळ्यांक आशा आसा
पूण सर्गाक वचत जाय जाल्यार आमच्या कडेन 2 चावयो दिल्या जेजून. ह्यो 2 चावयो ऑपरेट करीच्यो तुमी. करेक्ट गेल्यार मात सर्गाक येता, नातल्यार ना. हांवें तुमी तें जावन आसा. पयलें पश्चातापाव, दुसरें पातये. रिपेंट अँड बिलीव म्हळ्यार पश्चातापाव, पातकाची दूख धर, पश्चातापाव, देवा थंय पाठी ये. त्या खातीर सगळो संदेश आमच्या करेजमाचो पाठी येया म्हज्या पर्सानो, म्हज्या मोगाक पाठी येया, म्हज्या घरा पाठी येया, म्हज्या कुटुंबाक पाठी येया, कुटुंबाच्या मोलांक पाठी येया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बायबल आमकां सांगता जेरेमिया प्रवादी 2 आवासवर वळ 13, म्हज्या पर्जेन 2 वायटां केलीं. तांणी जिव्या झरीच्या उदकाक सांडलो, फुटक्यो बायो कोंडल्यो, उदक दुरूंक सकनान तसोल्यो फुटक्यो बायो. कोण सांगता? जेरेमिया प्रवादी. म्हज्या पर्जेन 2 वायटां केलीं. तांणी म्हाका जिव्या झरीच्या उदकाक सांडलो. जिव्या झरीचें उदक जिविताची झर जेजू. हे उदक तूं पियेशी जाल्यार परतून तानेवची नाई. समारिया स्त्रीक जेजून सांगलें. संवसारा फाटल्यान धांवतना ताने येताय, देवा फाटल्यान येतना ताने नाय. आज आमी जिविताच्या झरी सरशीन आसावंगी, फुटक्या बायां सरशीन आसावंगी. आज आमी फुटक्यो बायो म्हळ्यार संवसाराच्या राटोळे पाले माट मंत्रां हें हातूंत पडोन आसचें. संवसार देवाच्यो संगत आमी आसावंगी. फुटक्यो बाया लागीं वचचें नाका, बगार आमी देवा लागीं. आज आमकां देव ताच्या तेवशीन आकर्शण करता. तोसूं जेरेमिया प्रवादी 2 आवासवर वळ 19 सांगता, तुजेंच कोटें पळोवन तुका नास करतलें, तुजेंच कोटें पळोवन तुजेर क्यास्त हाडटलें. तुका मुची भिरांत नासतना तूं जी येताय देखून तुवें केल्लें सगळें तुका कोडू जातलें. कोडू जातलें, कोडू अनुभव. तुजें कोटेंपण कोण आमकां शिक्षा दिता? आमचें कोटेंपण. कोणा कडेन कोटेंपण आसा, कोटेंपण आसा तें ताकाच नास करतलें. तोसूं जेरेमिया प्रवादी मुंदरून सांगता 17 आवासवर वळ 9, मनुश्याचें काळीज कापाटी. तें सारकें करूंक जायना. ताजो गूट घेवंक कोण शकता? हांव सर्वीस बरो ताज्या अंतस्करणाची तपासणी करता, ताच्या काळजाची परीक्षा करता आनी हांव ताका सुडका दिता, बोगसाणें दिता. त्या खातीर आज ह्या करेजमाच्या काळार आमची काळजां परिवर्तनाक आपोवणें, बदलावणेक आपोवणें, देवाच्या मोगान जियोवंक आमकां आपोवणें. तर आमी विचारी जाय, हांव देवा तावन पयस पावलांगी, ताचे कायद्या विरोध हांव जियेते आसांगी, म्हज्या संवसारांत, म्हज्या वटण्याच्या संवसारांत हांव आसांगी. देव सांगता पश्चातापाव म्हजेर पातये, पश्चातापाव पाटये. एजेकिएल प्रवादी 18व्या आवासवरान सांगता, पातक्याच्या मरणांत देव संतोष पावना काय. ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲವಲೇಶವು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. म्हळ्यार कोण दुष्ट जावन आसा ताच्या मरणान देव संतोष पावना. ताणें ताजें पातक जिणी सांडीचें, ताणें बरें जायचें, देवा थंय येचें, थंय देवाक संतोष जाता. तेंच लुकास एवांजेल 15वा आवासवर 3 वपारी जेजू सांगता, भायर पडलो बोकरो, भायर पडलें नाणें आनी तशेंच भायर पडलो, भायर गेलो पूत. ताका वेचीक पुताचे वपार म्हणटा तुमी. हे पयल्या वपारींत जेजू सांगता, पयलें पळय मनजात, एक मनजात भायर पडटना कितलें ताका दुखता, मेळटना संतोष जाता. दुसरें वस्त, आमची खंयची वस्तू भायर पडल्यार संतोष जाता की? भांगाराचे मोदी कार्यामणी खंय म्हणी भायर पडल्यार फादर फ्रँकलीन खंय दवरली गोत्तू ना फादर, मागणें करा फादर, सांतान दोनी कडेन मागलें फादर, कित्याक भायर पडले सोदून दिता न्ही तो. प्रेज द लॉर्ड. आमची पातयेणी भायर पडलें नाणें म्हळ्यार हांगा कितें जेजू सांगता ह्या 15व्या आवासवरांत, त्या जानवरा वरवीं, त्या नाण्या वरवीं एकलो मनीस परिवर्तन जातना चड संतोष जाता. आमी वस्तू खातीर, जनवरां खातीर न्ही, आमी देवा खातीर ह्या संवसारांत आसाव. हो तात्कालीक संतोष, पूण परमनंट संतोष, नीस आनंद आमकां जेजू थंय आमी पाटी परतना मेळटा. त्या खातीर लुकास एवांजेल आवासवर
15 ओळ 7 सांगता, ओळ 10 सांगता, तुमचे मध्ये जो कोण पातक रोडून जिणी बदलता त्या पातक्या विशयान सर्गी चड संतोष जातलो. There is joy in heaven when one sinner repents. केदला पातकी परिवर्तन जाता, संतोष सर्गार. ओळ 10 लुकास वांजेल 15:10 सांगता, सर्गार केदळा संतोष एकलो पातकी आपणाच्या पातकी जिवीत सांडताना सर्गार संतोष जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग शुभ भयणीनो, आज बायबलाचो संदेश आमकां जावन आसा पश्चातापाव देवा ते पाठये. दिसी वाचपाचे दिसा आमकां सांगतात खैदे पाळ, नियमा पाळ, थच्छ सांगता तूं समको. आमकां सिराकाचो ग्रंथ आमी पळोवचो जाल्यार 5वो आवास्वर आमकां अशें सांगता. सिराक 5वो आवास्वर अशें सांगता. वाचता तुमच्या खातीर, आयका. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळय हांगा बरोवन आसा ग्रेस्तकाय आनी गर्व. ग्रेस्तकाय आनी गर्व. मनीस कितें जाता, तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरिनाका, वा म्हजे कडेन जाय तितलें आसा अशें म्हणनाका. थोडी म्हणून पुरो रे तेर कोणाक सायबा म्हाका घाल्या रे तेर देवान पुरो दिला म्हाका. ती घी ती कोण पातकी आसा पळय तांकां. बायबल म्हणटा कोण म्हजें तें पातक ना म्हणटा तो व्हडलो पातकी. प्रेज द लॉर्ड. पातक ना म्हणटा तो व्हडलो पातकी. तुजे ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरनाका. आज खंय तुजी पातयेणी? थोड्यांक पातयेणी बोल्सांत मात पातयेणी, देवाचेर न्ही. जेबिनली विश्वासा, देवरली आश्वासा. प्रेज द लॉर्ड. तुजे ग्रेस्तकायेचेर पातयेणी दवरनाका. ग्रेस्तकाय सूख न्ही. ग्रेस्तकाय आसा म्हणून वाऱ्यार उबो नाका, सकयल पडटलोय. तिरासणेन राव, पांय धरणीर आसूं दीत. हांकार बाडाई दाखयनाका, गर्व दाखयनाका. वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा, म्हाका कांय उणें ना फादर, म्हाका घाल्याक मिस जायचे, म्हाका घाल्याक कितें करचें, समुदाय हांवें घाल्याक हेजे फादर, चड म्हाका नाका, हांव जाल्यार 1000 रुपया दिता, कोणाक दोगां कामाक धाडा. प्रेज द लॉर्ड. भाऊ बांदवपणांत एक जायनान ती ग्रेस्त न्ही. एक कोटीच जायनान. क्रिस्त असो मनोभाव थंय ना, ती ग्रेस्त जायनान. ग्रेस्तपण आमच्या काळजांत, पयशान न्ही. त्या खातीर म्हाका जाय तितलें म्हज्या कडेन आसा अशें म्हणनाका. तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंको, तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंको. काळजांत मस्त अत्रेग आसात, ते अत्रेग आसात म्हणून तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंको. तुज्या ओंदोवण्या फाटल्यान धांवनाका. आसा आमी कितें करता? ओंदोवण्या फाटल्यान धांवल्या, पडल्या, थकल्या, रडल्या, बुडल्या. ओंदोवण्या फाटल्यान टेम्पटेशन्स, भुरग्यांकी, आमकांय, वडिलांकी, सगळ्यांकी. मेन टेम्पटेशन आमच्या घराची टिव्यो, बारे टेम्पटेशन. ते मागणें करूं तूं सोडना. कोणें म्हणलें आमगेर सोमा 7:30 वरां मागणें फादर. कित्याक म्हण विचारलें, त्या वेळार करंट येता फादर. करंट गेल्ले कडेन मागणें म्हणया रे म्हणून. मागीर ते सुपरफास्ट मुग जालें, मागीर 8 वरां पुरतून आनी एकालें सुरू जालें. आमी आमच्या ओंदोवण्या फाटल्यान धांवतांगी. ओडण्यो ओंदोवण्यो आसात, मतीच्यो, कुडीच्यो, ह्यो सगळ्यो संवसारांत बुलोवण्यो आसात. झिंजवार म्हळ्यार कितें? आमी 2 करता, एक फास्टींग म्हळ्यार उपास, आनी एक झिंजवार. फास्टींग म्हळ्यार उपास करचें, झिंजवार म्हळ्यार एब्स्टिनन्स, आमी अवॉयड करचें. काल अवॉयड करता, मांस खायना, मस्ती खायना, तांती खायना, काल आमी अवॉयड करता लायफान. कित्याक? आमच्या स्वनियंत्रणा खातीर, सेल्फ कंट्रोला खातीर. झिंजवार, एब्स्टिनन्स. मागीर आमी खावंक पुरो. अशे उपरांत अर्थ कितें? आय नीड सेल्फ कंट्रोल. म्हजी मोत कंट्रोलार ना. उपवास कितें दिता म्हाका? सकत दिता. कोणाचेर जय जोडूं? सैतानाचेर. जेजून 40 दीस उपास केले, ताका सकत मेळ्ळी. सैतानाक ताणें सुलवयलें. आज आमकां उपवास मागणें सकत दिता. थोड्यांचे उपवास कशें म्हळ्यार सकाळीं 8 इडल्यो खावन उपवास. फादर आज फुल्ल उपवास फादर म्हाका. तो उपवास देवाक नाका. आमी क्रिश्चन आमच्या धर्मांत, कथोलीक आमच्या भावार्थांत खंयचेय वज कोणा वयर घालनात. आमी एक दीस सांगता, निमाणे शुक्रारा, सिंजिश्य बुधवारा मांस खायनासतना उपवास करूंक 18 प्रायतावन 60 पराय पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया.
मग भाव भयणीनो हाचो अर्थ कितें? उपवास म्हळ्यार आमच्या जिवितांत जेजून सांगला कसलेय दिवसार कसलेय समस्ये उपवास मागण्या दोरी भायर घालयत. त्या खातीर पोरण्या सोल्ल्यान तुमी पळया मोयशेन 40 दीस उपवास केले दाऊपदेश मेळच्या पयलें. जोशोपात राई ताजे विरोध 3 राई येताना ताणें उपवास मागणें केलें. निनेवे गांवाक जोनान प्रवादान करतना निनेवे शहर नाश जातलें आनी 40 दिसांनी थोड्याच दिसांनी तवळ त्या रायान लोकांनी जानवरांनी सगळ्यांनी उपवास केलो. देवाचें मौन बदलिलें. आज उपवास मागणें बारी गरजेचें, कुटुंबाचें मागणें बारी गरजेचें. त्या खातीर मग भाव भयणीनो आज काळजाच्या अत्रेका प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदोवड्या फाटल्यान वचनाका. खंयच्यो वंदोवण्यो आमच्या जिवितांत येतात? पयली वंदोवणी आमकां मेळची कुडीची, दुसरी 11 मोडण्यो, तिसऱ्यो आमचे देवा विरोध प्रतिभटन. हांव मागणें करना, हांव मिसाक वचना, कोणाक कालें जाता. तिसरें कांटाळ्याचे संप्रदाय माट मंत्र असल्यां पौरोपाती येवचें. पंचमें जीब. ही जीब हांगा तोंडा भितर वगेत आसा, भायर बारी उसळटा ती. AK-47 गुळ्यांनी मोर्च्या वरन चड जिबेनी मेल्यांत. सिराक सांगता कोण जीब राखता तो जीव राखता. जीब राखता तो जीव राखता. उपवास करीचे आमच्या उलोवण्यांत थोडी तोंड काडल्यार पुरो ताजें तोंड थोड्यान सांगच्या फादर ताज्या जिबे मुखार म्हाका रावंक जायना फादर. जायना, बारी कठीण जीब ती, किटाळ उलपायता, लगड काडटा जिबे मुखांत. सोवें द्वेश मुखांत प्राताक प्रवेश जाता, प्रतिकार द्वेश. सातवें बिये वरवीं प्राताक प्रवेश जाता. आठवें आमच्या कुडीर कांतवणे म्हणटात, टॅटूज म्हणटात, हाजे दोरी प्राताक प्रवेश जाता. ह्या वंदोवण्या फाटल्यान धांवनाका. हांवें तुमकां सांगलें कुटुंबाचो टॉक हांवें तुमकां दिलो. पयलें जावन आसा कुडीच्या वडण्यान दोरी प्रातकाचो प्रवेश जाता. कसो? देवान एकल्याक चरको चेडू घान रचला सूख न्ही, तांचे कुडींत एक येवजण घाल्या सूख न्ही. परिपिकायेक पावतना आमच्या भारत गांवाच्या नियमा प्रकार 21 चेड्याक 18 चेडवाक जाताना काजार जातात, सूख न्ही. सक्रामेंतान ती काजार जातात. कातोलीक धर्माचे जाल्यार उरले तांच्या नियमा प्रमाणे जातात. त्या खातीर काजारा सक्रामेंतांत पती पत्नीचो संबंध पवित्र, तो पवित्र न्ही. थंय तसो मोगो थंय हांवें तुमकां सांगलें भुरगीं म्हणा देवाच्या रस्त्याचें काम दवरून देव तांकां आशिर्वाद करता. ताच्या भायर व्यभिचार प्रदुवार. त्या खातीर देवान उपदेश घाला प्रदुवार करिनाका. दुसरें 11 मोडण्यो खंयच्यो? तुमी पळयल्यार रोमाकारा बरयलें पत्र पयलो अवास्वर 18-32 हें तुमी वाचशात जाल्यार तुमकां कळटा. ते एकामेका नाका जाल्लीं कर्तुवां करूंक पडले. दादले सांगी सलिंग काम जालें, बायलां लागीं सलिंग काम, होमोसेक्शुअलिटी. या जानवरां सांगता अश्लील कृत्यां करचीं, आपणा थंय संतोष भोगचो, फोर्नोग्राफी ब्लू फिल्मांत पडचें आनी थंय आपणाचें जिवीत पिड्ड्यार करचें. अक्रम. कित्याक अक्रम कुडी भितर येता, कुडी थंय प्रॉब्लेम सुरू जाता, मती थंय प्रॉब्लेम सुरू जाता, जिवितांत प्रॉब्लेम सुरू जाता. त्या खातीर आज कितें जाता, देवाची कृपा आमकां मेळटा. त्या कृपे द्वारे आमी एक सुटावें कुमसार जावंक वेतांव. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मगच्या भाव भयणीनो आज कुमसाराक वेता आसतना आमी हें सकट चिंतूंक आसा. बेश्टे वचून ते एक कुमसार जावचें न्ही. बगार आमचें तें अशें उणेंपण, आमचें तें अस्कत काय वळखून घेवंक आसा. तिसरें देवा विरोध प्रतिभटन. प्रतिभटन म्हळ्यार सकट घरा मागण्या बसतात, ती मागण्या बसनात. या पती मागण्या बसना, भुरगीं मागण्या बसनात. मिसाक येनात, हांव मिसाक वचना, कितें जाता? रेतेर आसा, हांव रेतेर वचना, कितें जाता? प्रतिभटन. देवा विरोध वेचें, पवित्र सभे विरोध वेचें, पवित्र सभेचे शिकोवणे विरोध वेचें. भावार्थान दंडळ्ळीं ती, काल हांवें वाचलें तुमकां, भावार्थान दंडळ्ळीं आनी ती तांकां मन बदलून फाटी हाडूंक कोणाक साध्य आसा काय? तांणी परत्यान कुर्सायला जेजूक. देवा विरोध, पवित्र सभे विरोध, तुमच्या वडिलां विरोध तुमी वचनाकात. भावार्थान घट जाया, मागण्या जिवितांत जियेया.
आनी तुम्ही संवसारांत साक्षे बरी जिवन जिवंक देवान आपोवणें दिलां. प्रतिभटन 4 कांटाळेचे संप्रदाय. आज सबार संप्रदाय आसात आमच्या मदें. आमकां कोणेंगी कितेंगी करून दवरलां आनी आमकां घालें पोटान कोणेंगी कितेंगी घालां आनी आमचो जागो सोमाना खंय आनी घालें. तुमी चिंता एकलो म्हाका फोन कर म्हणा लागलो, फादर घर बांदता फादर, बांद बा. बागील खंय दवरिचें फादर? बागील मुखार दवरू, टॉयलेटान दवरल्या जाताय. आनी कित्याक फोन केलें गे म्हळ्यार आका वास्तू. हांवें म्हळें आमकां वास्तू ना, आमकां किस्तू. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमी आसा क्रिस्तांवां आनी आमचे क्रिस्तांवां जेजूच्या विरोध वेचे. कित्याक असल्या पुरो संप्रदायान पडचें सबार घडटा आमचे मदें. आज आनी एक म्हाका सांगून बेजार जाता, बरे प्रवाचाकी आसात, खोटे प्रवाचाकी आसात. म्हाका कळीत आसा, रिसेंटली म्हाका बॉम्बेंतल्यान कोणें फोन केलें. तांच्या घरा मागण्याक आयलोय, तुमकां पुरो खालें, तुमच्या घरांत शिराप आसा, तुमच्या घरांत तें आसा, हांव काडटा, म्हाका 22,000 दिया म्हणालें. आनी 22,000 दिले. कोण हुशार ना तो गोरो जाता. बरो जावन जेजून कोणा कडेन पयशे काडून बरें केलें? जेजून कोणा कडेन पयशे काडून बरें केलें ना. आज मोस करतले, वंचक येतले घरा भितर. केअरफूल रावा. जेजूच्या नांवान कोणीय सांगता हांव, तो याजाक जावं दी, तो रिलिजियस जावं दी, ब्रदर जावं दी, स्वार्थेच्या नांवान पयशे विसा तुमकां इसारी जाल्यार त्या मागण्याक तुमी ओपन नाकात. तुमी कुशेन दिवचें दुसरें, तांणी येवन तुमच्या कडेन मागून हांव तें करता हें करता, खंयचेय तांचे वयर जायना. करचें जेजू. प्रॉब्लेम कितें जाला म्हळ्यार आमी भियेता. कोणेंगी सांगलें आमच्या घरा, अय्यो कित्याक एकल्या वयर एकल्या पिडा, तुमकां कोणेंगी कितेंगी कर दवरना, काल भिंडी सोलां कर दवरल्यात. जागो सोमाना खंय. तुमी पळया मुंबय वचून हे देशाच्या माट्यान जी येतात, धकटी 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 शेड्डां घरां बऱ्यां थोड्या पटी चौल म्हणटात. मुंबय आल्ल्यांक वता आसा थंय वास्तू ना म्हळ्यार ते खंयच्या घरा येताली ती? त्या वास्तूक तूं 5 लाख 10 लाखात. प्रेज द लॉर्ड. आनी हांगा आमकां 8 एकर जागो आसा, 10 एकर जागो आसा. जागो सोमाना, जागो न्ही तुमचो मांडो सोमाना. जागो रचलो कोणें? देवान रचलें, देवाक बरें दिसलें, तूं कोण सांगूंक रे? आनी थोडे आसात बारी बागेवन मनीस, कुरीस काडून घेवन पुरा न्ही, तांकां तर पुरा पोट वगाण. आमच्या स्वभावार तालयतात. आनी थोडे फावटी रॉंग कावन्सिलींग. थोडे दिसांनी एक भयण आयली म्हज्या लागीं, खंय गेल्ली कावन्सिलिंगाक. ताणें सांगलें तुका देवसार लागला. हांवें म्हळें तें सांगल्या मनशाक देवसार लागला. जेजून सांगा बायबलान खंय म्हणी सांगलां की तुमकां देवसार लागला म्हणून? सांगा तुमी म्हाका. तुमचें घरां सोमाना, जागो सोमाना, या तुमचें कितें गोव सोमाना म्हण जेजून सांगलां? सांगूं ना. आनी सांगता ताळे फादर पावलूक सांगनाका. थंय एकलो कोणगी आसा पोंतार वसमार गेल्यार लो थंय वचून ये तूं, हांगा आवडना, जेजू कडेन वच. आनी एक आसा आमचो भाऊ, बारी फेमस काल म्हणटाय सुवार्ता प्रकट करताय तो, आनी म्हणटाय घरा घरा वचून तुमकां नागा दोश आसा न्ही? वो क्रिस्तांवांचो हाका खंय जावन दोश दिसलें? जेजून खंय म्हणी बायबलान सांगलां की दोश दाखया म्हणून. दोस करून काय प्रॉब्लेम ना. प्रेज द लॉर्ड. तुमी आसतात आज आमची मोती चंचल जाल्यात. आमचं प्रॉब्लेम कितें? फादराबान म्हाका एक विशय सांगलो. हर दीस एक चॅप्टर आमचो लोक वाचच्या बरी केला. खरीचेच आमी बायबल वाचना. आमी हातूंत भियान 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 जियेते आसा. आनी मॅसेज दिवचे, विजन दिवचे, कन्फ्युजन करून गेला लायफ आमी. कितलीशी म्हाका लोक सांगता आसा वगडायले फादर. हांवें म्हळें वगडायलो उपरांत म्हणे म्हज्या उडास आयलो त्या मागण्याक. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. गुड न्यूज इज नेवर बॅड न्यूज. जेजून सांगो ना देवसार आसा, शिराप आसा म्हणून सांगो. जेजून सांगला देवसारा भायर दवंडया. ती सकत ना जाल्यार तूं मागण्याचो मनीस न्ही. प्रेज द लॉर्ड. जेजून सांगला देवसारा दवंड्या पिडेस्तांक गुण करा, स्वार्थ प्रकट करा, तें बरें करा. न्ही बिझनेस करा, धंदो करा. आनी एक कुटुंब म्हाका सांगूंक लागलें आमचे पुरो पयशे काणून ताणी बंगलो बांदलो, ताणी घर बांदलें, ताणें बिझनेस केलें, आमी पोपार जाले. हांव दोगांय तरणाटी जोडी. म्हाका भाव भयणीनो, देवाक आमी विरोध वेते आसा. हांवें तुमकां सांगलें आमच्या कुटुंबान देवा मोग ना.
फिरगज कुटुंबात आमी एकवटीत क्रिस्ताचो मनोभाव आमच्या मध्ये ना, आमी बियाच्या मनोभावांची येते आसा हांव आज आमी रियलायज करीचंय, भिवचे न्ही आमी. कसलेय कोणेय कसलेय संप्रदाय तशे कोणी कितेंय काण नडोवन दी, कुवाळो लिंबो आंबो कुंबो, आमचो भावार्थ कुवाळ्यार तुवाल्यार आंब्यार लिंब्यार ना, आमचो भावार्थ जिवंत क्रिस्ताचेर. वयमो जिवंत क्रिस्ताचेर. त्या खातीर भिवचे न्ही, कंगाल जावचे न्ही, हांकातान पडचे न्ही. त्या खातीर आमी डिप्रेशनाक येता, हांव पुरो येता, हांव एन्जायटी सुरू जाता, प्रॉब्लेम सुरू जाता. क्रिस्ताचेर खंयचय तुजी नदर, भावार्थ गुंडायेन रोंबो जाय, तुज्या हुंदोवण्या फाटल्यान धांव नाका. सो आज थोड्यांक आसा हाजेर टीव्हीर जाताक पळोवचें, आनी आतां वेबसायटांनी जाताक आसा, जाताक आमची क्रिस्तांवां पेपर आयल्यार पयलें खंयचे आपणाचे राशी, तुजे राशी थंय सेमिस्टर खंयचे रास, तुजें जाताक बरयल्लो बूक बायबल वास, समान जाताक उक्तें जाता थंय पळयल्यार. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. कांटाळ्याच्या संप्रदायाक बली जायनाकात भावानो भयण्यांनो. चडावत हडल्यांनी हें चड जाता, कित्याक आमी दुसऱ्या लोकां मदें येते आसा, तांचो मोग करा. जेजू सांगला तांचो मोग करचें सुख ना, पूण तांणी केल्ल्या बरी तुमी करूंक वचनाकात. त्या खातीर आज तुमी गुंडायेन चिंतूंक जाय, हांव मोस गेलां गे, देवा तोंड पयस गेलां गे. बायबल सांगता मरण येत जाल्यार भावार्थ सांडी नाका, आमचो भावार्थ आमी सांडचो न्ही. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर सो त्या कांटाळ्याचे संप्रदाय हांव सांगूंक वचना, तुमकां कळीत आसात कसले सकड कांटाळ्याचे संप्रदाय तुमच्या भितर, मोती भितर, घरा भितर आसात, ते सकड सोडा. कोणाक भिये नाका, देवाक मात्र विधेय जाया. भिये ताका हांवें सवाल विचारलें, तुमी देवाचो मोग करतात की देवाक विधेय जातात की म्हणून विचारलें. पांचवें हांवें सांगलें जीब, ल्हान जीब बारी डेंजर. आमच्या भाऊ बदो पण मोडचें खंयचें जीब, शेत सांबार झगडें खंयचें जीब. थोडी भुरग्याच्या खाण घेवन वडिलां कडेन झगडचें, संबंद पाड करचे, आनी एकामेका नाका जाल्ले बदलाम घालचे. कोणी एकल्यान कितेंय सांगलें म्हणटा तें धांवचें न्ही, तजवीज करी जाय, समाधान काणगे जाय, समजो जाय. पयलें आमी कितें करता, पयलें उलयता मागीर चिंता, बारी डेंजर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मग भाव भयणीनो आमचे जीब उपयोग करता गी दुरुपयोग करता कुटुंबान ती. हो खंयच्याकी प्रयोजनाक ना, हो गाडाव, हो कत्ते, हो रेडो, इंतूत्र आमची नेगेटीव. आमी नेगेटीव उतरां केदाळी मोतीन घालूचची न्ही, आमी पॉझिटीव बरीं उतरां उलोवंक शिकत जाय. बायबल सांगता वय जाल्यार वय म्हणून, न्हय जाल्यार न्हय म्हणून उरलें येवचें देवसारांत हांव. तो फटीचो बापय, फटींक साज जाल्ल्यान सुद्दां तो उलयता, आमी फटकी न्ही न्हय, फटीच्या बापाय सांगता जेवचें न्हय. पांचवें जिबे वरवीं. सोवें द्वेश, द्वेश वरी पथकाचो प्रवेश जाता. आज प्रतिकार, राग, आज तुमी कितें करी जाय, तांचे खातीर माग जाय. कालच्या सरमावांत हांवें तुमकां बरे सुमित रितीन कितें जेजू कशें बोगसण्याक आपोवणें दिता सांगलें, आनी ताजे उपरांत आमी एकामेका संधान करूंक आसा. ताजे विशयान हांव फाल्यां सांगतलो. राजी जावंक आसा, उलोवंक आसा, मागोवंक आसा तांच्या खातीर. द्वेश पयस कर, ते वीक. तशेंच सातवें जावन बें. हांवें सांगलें साबार नमुनेचें बें आमच्या भितर आसा. इंग्लिशान म्हणटात फियर ब्रिंग्स डेमॉनीक, म्हळ्यार अर्थ बें सैतानाक इडें दिता खंय. जोबसो ग्रंथ 3 वर 25वी ओळ सांगता भयपट्टाग भयपट्टंते आगते, म्हळ्यार अर्थ भियेतना बें भितर रिगता. वेन यू गेट फ्रायटंड फियर एंटर्स. भियेनाका. आमी म्हणचो ओ म्हजे देवा, त्या राती तो राणांत खंय सोलोन गेला गी, त्या राती खंय भायर येताय. कित्या राती तो देव आसा, दिसाकी देव आसा. आनी थोडे म्हणजे सैतान राती भोंवते आसाय. कोणें पळयला? प्रेज द लॉर्ड. अब्राहमा कडेन राती उलयलो, मोशे कडेन राती उलयलो देव, सामुएला कडेन राती उलयलो देव. देव आमच्या कडेन उलयता, आमच्या मोतीन देव आसल्यार देवूच आसता. आमी कित्याक भियेजय? आमच्या मोतीचें प्रॉब्लेम बें नाका जाल्लें बें. भिया वरवीं डिप्रेशन येता, मानसीक वत्ताड येता, एन्जायटी येता, टेन्शन येता, मानसीक प्रॉब्लेम, मेंटल प्रॉब्लेम सुरू जाता, क्रायसीस सुरू जाता भिया वरवीं. नाका जाल्लें बें. भुरगीं भायर गेल्यार पाटी येना तर कितें की बें. ओवर फियर, कोणाक भुरग्यांक एकल्या दडूंक बें. मग भाव भयणीनो
भियेतावन आमी सोडका जोडी जाय रेतेरींत आनी एक मेळटा आमकां धैर्य मेळटा 7वें 8वें आतां तुमी पळयलां हें सगळे फिल्म तारा आनी वता क्रिकेटर्स WWF खेळचे आंगार पुरो ड्रॅगन ताजे उपरांत आंगार वता काले घटा सरपा म्हणटात सरपाचीं चित्रां मागीर वते टायगर लायन सिंह हुली हें पुरो घालतात आनी थोडी काले वते पाख्याचीं चित्रां आंगार तूं हें पाकोय हांगासो कोरिंदकारां बरयल्या पत्रान म्हणटा पयल्या कोरिंदकारां बरयलें पत्र 16 वसवर व्हड 19 आनी 20 तुमकां मोलाक घेतलां कसलें मोल जेजूचें आमोलेक रगत पयल्या कोरिंदकारां बरयलें पत्र 17 वसवर 23 सांगता तुमकां मोलाक घेतलां जेजूच्या आमोले रगतान पयल्या कोरिंदकारां बरयलें पत्र 3 वसवर 16-17 सांगता तुमची कूड पवित्रत्मेची तेंपल देवाच्या मंदिरांत तुमी पवित्रत्म थंय जियेता कोणे म्हळ्यार खोटोत्म जियेता प्रेज द लॉर्ड आमी भियेतना बेभितर रिगता मुझे थंय पवित्रत्म जियेता बौतिजमान तिरावणेन तो पवित्रत्म हर एका सक्रामेंतान तो पवित्रत्म बळवून जाता पवित्रत्म जियेता आमी पवित्रत्मेची प्रेज द लॉर्ड पेद्रू सांगता ताच्या पयल्या पत्रान म्हण दिसता 1 वसवर 18 रुपया वरवीं न्हय भांगारा वरवीं न्हय जेजूच्या रक्ता वरवीं सुटका आज आमकां सुटका जेजूच्या अमोलेक रक्ता वरवीं त्या खातीर बायबल सांगता लेविटिकस म्हळ्यार लेवी शास्त्र 1927 तूं असलें सकड कांतवणी करूंक वचनाका कित्याक तुजी कूड देवाची जावन आसा पंगश भाव भयणीनो तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान धांवनाका खंयच्या वंदोवण्या फाटल्यान आज कितें गरजेचें तुमी पेपर आनी पेन काडून घेवन एक सुटाव्या कुमसाराक तुमी ह्या करेजमान तयार जाय आनी ह्या दिसांनी ह्या जाकान सांगल्यान कुमसारान तो दवरतले तुमकां सांगतले आनी ह्या रेतेरीचो फायदो जावं न्हू एक बरें सुटावें कुमसार तुमी करूंक आसा पश्चाताप काळजान देवा थंय येवंक आसा तुमी नियाळूंक आसा खंय हांव सुकोवन पडलां तुज्या वंदोवण्या फाटल्यान धांवनाका मुजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस पर तुका क्यास्त लायल्या बगार रावचोना क्यास्त लायल्या बगार रावचोना हांवें पथक केलें पूण म्हाका वायट कितें जालें अशें म्हणनाका कित्याक सर्वेस पर भोव सोंसणीक देवाची सोंसणीकाय पारखी नाका आज हांव आनी तूं वाचून आसा जाल्यार देव सोंसणीक बोक्सांनी मेळटलें म्हूण पात येवन पातका वयर पातळ करिनाका हो आमचो देव बक्षिता न्हय गे पातळ करच्या कुमसार जावचें पातळ करच्या कुमसार जावचें पातळ करच्या कुमसार जावचें न्हय तें कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट एंड मायंड आमच्या काळजाचें मनाचें परिवर्तन त्या खातीर इसाया प्रवादी 1 वसवर 18 सांगता तुजी पातकां तांबडी रक्त वर्णा बरी आसल्यार हांव हिमा बरी धवी करतलो तांबडी आसल्यार हिमा बरी धवी करतलो रक्त वर्ण बरी आसल्यार कापसा बरी धवी करतलो अर्थ कितें हांव तुका नितळ करतलो कुमसारान मात्र आमी 100% नितळ जाता हांव मागीर पत्की न्हय तशें जाल्यार जेजू दाविदाच्या कुडयेंत येतो ना तुलो देवान ताजें 100% पातक बक्षिलें ताका नवो आशिर्वाद ताका मेळ्ळो कुमसारांनी तितल्यान जाता त्या खातीर इसाया 3:25 सांगता म्हजे खातीर हांव तुजे अपराध पुसून काडटा म्हज्या खातीर हांव तुजो मोग करता अपराध पुसून काडटा वेचीक पुताचे अपराध पुसून काडले समारी स्त्रीचे अपराध पुसून काडले हरिगरेच्या अपराध पुसून काडले 38 वर्सां तळ्याक आसल्याचे अपराध पुसून काडले जाकेवाचे अपराध पुसून काडले बोगले आसल्या सोराचो अपराध पुसून काडलो अपराध पुसून काडटा थोडी आसात कुमसाराक येतात मागीर चिंतात म्हणजे पातकां बोगसली नांगी फादर दुबावाचें पातक दुबाव करनाकात तुमी कुमसाराक वतना सांगा जाय कुमसार जावन कितलीं तेंप वर्सां जालीं मणयांचो बूक 28:13 सांगता पातकां लिपयता ताका सूख मेळना जो ती वळखता ताका दया लाभता वन हू हाइड्स हिज सिन्स देर इज नो सक्सेस इन हिज लायफ वन हू कन्फेसेस गॉड शोज मर्सी पातकां लिपोवंक वचनाका 10 वर्सां 5 वर्सां 2 वर्सां 3 वर्सां कितल्या वर्सां तावन तुमी देवात पयस आसात खंयचीं पातकां लिपोवन दवरल्यान ती तुमी सांगनातल्या तुमची उरली कुमसारां बोक्साना ती सांगाचेच तुमी
मग शुभाव भयणीनो, आज देवा मुखार आमी उक्ते करी आमच्या काळीज, उक्ते करी आमचें मन. म्हजेच खातीर तुज्या आपरात पुसून काडटा तो हांवूच, आनी मुखार तुजी पातकां हांव उडासाक हाडिना. हाडिना म्हण सांगला जाल्यार हाडिना देव. म्हजी पातकां पळयली जाल्यार देव हांगा म्हाका सुवार्थ परगट करून दवरतो ना. आमी आसकत तुमची पातकां पळयली जाल्यार येदोळ आमी कोणी वाचून व्हरते ना. आमकां तो बक्षिता, आमचें उणेंपण तो बक्षिता, आमचे अस्कत काय तो बक्षिता. त्या मोगान त्या खातीर कुमसाराक वेतना तुमी सांगचे न्ही जिजस आय एम सॉरी. जेजू तुमचे सॉरी नाकात. तुमी कुमसाराक सांगचें जिजस आय लव यू. जेजू हांव तुजो मोग करता. विशीक पूत बापाच्या मोगा पाटी आयलो म्हळ्यार अर्थ कितें? देवाच्या मोगाक पाटी येवच्या कुमसार पश्चाताप. आनी म्हजेर पदवी कोणाक आसा अशें म्हणनाका, बोगसाणें मेळटलें म्हणून वयल्या वयर पाता करिनाका. तशें काकूळ तूं अदीक ओडू. सगळीं म्हजी पातकां बक्षिता अशें म्हणनाका. कित्याक? काकूळ आनी क्रोध दोनी ताच्या कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताजो राग पेट्टा. दोनी आसा ताच्या कडेन, काकूळ आनी क्रोध. हो काळ काकुळटीचो काळ, क्रोधाचो काळ येताना आमी कोणी उरची ना. त्या खातीर देव सांगता तयार रावा, आयती रावा. तो केदाळा ती वेळगडी केदाळ येतली कोणूच नेणा. सर्वेस परसची परतून येवंक घडाई करिनाका. आज ना फाल्यां म्हूण तुजी परतवणी फाटी घाली नाका. कित्याक अवचित सर्वेस परसो राग पेट्टलो. तुज्यो कुमसार फाटी घाली नाका आनी केस्तीच्या दिसा तुजो सत्यानाश जातलो. अन्यायान जमयलेल्या ग्रेस्तकायेचेर तुजें काळीज दवरी नाका. क्रोधाच्या दिसा ती तुज्या कसल्याच फायद्याक पडची ना. आज कोण म्हाका मेसवता? म्हज्या नियमा प्रमाणे जो चलता तो म्हाका मेसवता. आमी सकट दिंबी घालया. ना पापी येसुवे. दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया. एक घडी भर दोळे आमचे धांपया. आमी देवा समोर दिंबी घाल्या. इच्छीक पुतान दिंबी घाली. ताणें पटलून धरलो. सिमावून दिंबी मारली. जेजून मुजांग धरून ताका वयर उखल्लो. जाकेवान देवा मुखार कालतो जालो. जाकेवाक ताणें बक्षिलें. मगशो बावा, मगशो भयणी, आमची पातकां आमी वळखुया. जेजू ना पापी येसुवे नन्नू मन्निसी ताजे कडेन आमी मागया. ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीरी ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना पापी येसुवे करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे क्षमेया ना पापी येसुवे करुणे तोरी करुणे तोरी ना द्रोही येसुवे ना द्रोही येसुवे क्षमेय नीडी. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वड्या ताळ्यान वडो सुद्दां ना. जेजू आमी वळखता, आमी अस्कत, आमी पातकी. आज विशेष बापान ह्या रितेरीच्या द्वारे एक सुटावे कुमसार जावंक आमकां कृपा दी. पश्चाताप आमच्या काळजान दी जेजू. आमचे सर पातकांतून आमकां सुटका दी. पवित्र तुजे सत्तेन भर जेजू. आज आमी आमकांच तुका भेटोवन दिता ह्या काणिके वेळार. टच देम लॉर्ड, डिलिव्हर देम लॉर्ड, हील, ब्लेस देम लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुमच्या जाग्यार बसया. काणिकेच्या कंथार आमी गावया. अब्बा बाबा
सगळींच्या घेऊंडो घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलो आप्पा बापा सगळींच्या घेऊंडो घेवाय रक्ता मासा क्रिस्ताच्या दे आमकां बदलो म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाका मानतात असलें जावं म्हूण मागात. दान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. पण वळ्या बापा तुझ्या भुरग्यांची देणी आनी मागणी मैपासान मानून घे. तुजो गुटू संभ्रमोक एकठांय जाल्ल्या आमा सुमेस्तांक सगळ्या विघ्नांतली वाटाय ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तूं देव भोव मोगाळ आनी काकोळदार आमा पतक्यां बोगसूंक सदां तयार. तुजेशी परत येवंक तूं आमकां हा पळयताय. परतून परतून मोडला आमी तुजो करार. तरी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुवें सांडूंक नाय सोडूंक नाय. बगार तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त वरवीं खेदीस मोडून वचत असल्या संबंदान तूं मनशाच्या कुटुंबाक एकवटलाय. आनी आतां दिताय आमकां हो काळ कुरपेसो. हो वेळ तुज्या वेंगेन परत येवसो. वेळ एकामेका लागीं बोगसाणें मागसो आनी एकामेका काळजांत हांव बोगसूंसो आनी हे परी जेजू वरवीं नवी जावंसो. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवंक उक्ती दवरून आमची काळजां सगळ्या मनशाची सेवा करूंक तूं आमकां आपयताय. आनी तुज्या आपोवण्या पाळो दिवंक तूंच गठाय आनी बोळ दिताय. देखून अशाप जावन आनी दिनवाशी काळजान सर्गीच्या दरबाराच्या एकवटान तुज्या मोगाची आमी वाखाणणी करता. आनी जेजू वरवीं आमची सोडवण तुवें केल्ल्यान तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेश्वर तूं सत आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय. सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. सगळी तुका जय 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 जय. सगळी तुका जय. बापा
संवसाराचे सुरवेर तावन मनीस तुजे परी पवीत जावच्याक ताच्या बऱ्या पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय. तर आतां हांगा एकवटलेल्या तुज्या पुता धुवांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी ह्या आमच्या देण्यांचेर तुज्या पवित्रत्म्यांत धाड. ताचे पदवेन जावन ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सांडलेली आसतना आनी तुजेशी परतून येवंक आमकां बोळ नासलें तेन्ना भोव व्हडा मोगान तुवें आमचो मोग केलोय. तुज्या पुता जेजून एकलो सुपातक नासलेलो जावनूय आपणाकच आमचे अधीन केलो आनी खुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपले हात सर्गा आनी संवसारा मदें विस्तारचे आदी आनी एक शाश्वत करार स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बराबर पास्क संभ्रमूंक तो जेवणार बसलो. जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तीस परी जेवण जातस सगळी रसना आपणा सवें बापाच्या वेंगेन परतून हाडूंक आपूण कुर्सार रगत वारोवंक वेता म्हूण जाणा जावन ताणें दाका वायनान भरलेली काल्स घेतली. तुका नव्यान धीन वासलो, आपल्या शिसांक ती दिली आनी म्हळें, तुमी सुमी घेयात आनी हांतलें पियेयात, हे म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, वातकशें बगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवड़तो सो घोट पर गोटोया, जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. जेजू आमचें पास्क आनी सरानांत असली शांती देखून ताजो उगडास करून ताचें मरण आनी पुनर्जिवानपण आमी संभ्रमतांव आनी ताच्या येण्याच्या बागी दिसाक आमी आशेवन रावतांव. देखून विश्वासी आनी खऱ्या देवा मनशाक तुजी इश्टागात नव्यान जोडून घेतल्या तीस बली आमी तुका आतां समर्पितांव. कनवळ्या बापा, जांकां तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानांत वांटो दिलाय तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भेद आनी वेगळासार नासलेल्या एकाच कुडींत तांकां एकठांय. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, जेरोल्ड आमच्या गुळी बापा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटांत आमकां सांबाळ. काकुळदरा बापा, आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बराबर आनी अंकवार मुर्ये आनी धर्मदूतां सांगाती भाग्यवंतां कुशी तुज्या भाग्यवंतां मदें सर्गार तुजे मुखार आसतल्या म्हूण आमकां भरवसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राज्याची वाट बराबर तयार करूंक तुजो आदार आमकां दी. तेन्ना कुश्टेपणांतली सुटलेली नवी रचना जावन ससनाक जिवंत आसलेल्या जेजू बराबर तुका आमी खरेपणी दिनवासूंक पावतले. हांव दिया जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सुर पदवेदार बापा, सुर वंदननी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी दीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें मोरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय. तुमी जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोणान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभी आसूं. चाय सवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. येसु मिया तू मुझ्या जीवितांत ये धनिया तू मुझ्या कळसांत ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. नवी भलायकी दिवंक आत्म्याक ये. येसु मिया, येसु मिया, येसु मिया मुझे तय. येसु मिया, येसु मिया, येसु मिया मुझे तय. प्रार्थुया. गुणवळ्या बापा, विश्वासी देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां पोसल्याय, तशे वरवीं आमची पातकां आनी सुखी बोगोस आनी आमकां पवित्र करून तुजे बासोवण्यो जोडूंक पुर्तेपणी तयार जावंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमी सकट दिंबी घालया. आराधन तुका धनिया, आराधन तुका सोमिया, आराधन तुका पवित्रज्ञा.
तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा सृष्टी रचणारा आराधन तुका जीवित दातारा आराधन तुका मनशा पसणारा आराधन तुका देवा आमच्या बापा आराधन तुका काकुळतीच्या दर्या आराधन तुका मोठा सागरा आराधन तुका ताळी पटन आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा दैविक सडवंदारा आराधन तुका आमच्या तारोका आराधन तुका सगळींच्या नेतेदारा आराधन तुका देवा पुता आराधन तुका जेसू क्रिस्ता आराधन तुका मरियेच्या पोता आराधन तुका आराधन तुका धनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका सुमिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आराधन तुका मसदरा आराधन तुका बुसवंदरा आराधन तुका पवित्रज्ञा आराधन तुका मसदरा आराधन तुका बुसवंदरा आराधन तुका दातारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पराकृता आराधन तुका देण्यात
तारा आराधन तुका पवित्र करणारा आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका कनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र आराधन तुका सुमिया हात उभारून आराधन तुका सुमिया काळजात लावून आराधन तुका पवित्र आराधन तुका आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. सर्व संगत मेळून आमी आराधन करया युकरिस्तीक सुम्याक आमी आराधन करया हेरित्रीच्या दुसऱ्या दिसा आमी आसा सुम्या 80 दिसा आमकां तुजे बेसाव आशिर्वाद जाय आमी तुका काळजात हांव आराधन करता हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाय यू लॉर्ड हालेलुया 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 आराधन तुका दनिया आराधन तुका सुमिया आराधन तुका पवित्र आमच्या जाग्यार आमी बसया दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया जेजूचेर आमी नदर कंसवया असो तो जेजू आमच्या खातीर बापान धाडलोलो असो तो देवाचो मोग देवान आमचो मोग केलो मोगाचो उपकार जेजूक आमच्या खातीर दिलो बाप पूत आनी पवित्र आत्मो भगवंत त्रिनाद जेजू मरी जुजे एक कुटुंब भगवंत कुटुंब आज आमच्या कुटुंबांक देख जेजू जावन आसा कुटुंबाचो येजमान जेजू जावन आसा आमचें बिरगज कुटुंब आमचें कुटुंब चलोवचो तो जेजू जावन आसा तो तुजो मोग करता तुमी तशें जावन पयस आसल्यार तो तुमचे जावन पयस ना तो तुमकां लागींच आसा हांव तुज्या संगी आसा लागींच आसा त्या जेजूक तुका समर्पण दी ह्या दुसऱ्या दिसाच्या रितीरींत कुटुंबा जिविता विशांत तुवें आयकलें तर आज तुजें कुटुंब ह्या आराधनांत जेजूक भेटय तुज्या कुटुंबान समस्या आसात की पिडेंत आसात की हांतुळणार आसात की व्हेंटिलेटरार आसात की आस्पत्रेंत जीवन मरणामध्ये झुजते आसात की तुझे कुटुंबाक जेजूक दी जेजू तुज्या कुटुंबाचो वडीला जेजू तुज्या कुटुंबाचो येजमाना तो तुज्या कुटुंबा भितर येतना कितेंच उणें ना तुका कांयच उणें आसचें ना
झाकेवाच्या कुटुंबा भितर गेलो. झाकेवाच्या कुटुंबांतलो जिवितांतलो नासमाधान काडून उडयलो. पेद्रूच्या घरा रिकतना ताची सासूमाई तापान न्हिदरली. जेजून पेद्रूक गूण केलो. पेद्रूच्या सासूमाईक गूण केलो, गूण केली. म्हज्या भावा भयणी आनी तिणें तांकां सत्कार केलो. नलकोतीचो पाप कितलो जिवितान कंगाल जाल्लो. जेजून ताका भलायकी दिली. 38 वर्सां ताळे लागीं पडून आसलो. सगळो संवसार ताका सांडुल्लो. हो संवसार तुका सांडल्यार हांव तुका सांडिना. जेजू ताच्या बोगलेन रावलो. जेजू आसरो जावन रावलो. तुनसू सोम्या म्हजो बरवसो, तुनसू सोम्या म्हजो भद्र आसरो. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, खाय भियेनाका. तुका तो राखता, पोसता, सांबाळटा. आमच्या कुटुंबांतली हर एका व्यक्तीक तो गूण करता. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तो भरता. समर्पण दी तुजें कुटुंब, समर्पण दी तुजी अस्खतकाय. दुसऱ्या प्रसंगांत आमी आयकलें, पश्चातापावा. देवाचे फाटी येया, देवाच्या मोगाक तुमी फाटी येया. देवाचो मोगूसू आमच्या मदें आसा. आवय सांडल्यारी हांव तुमकां सांडिना. इसाइया 40:9-15. किर्तन 27:10. पोशकांनी सोडल्यारी हांव तुमकां सोडिना. आमचो हात सोडचो देव तो न्हय. दुनियांत आमच्या काळजाच्या दवरया, दोळे आमच्या दंपया. हो संवसार तुका सांडीत तरी हांव सणचो ना. हांव म्हज्या मोगान तुका भरतलो. दोळे धांप जेजूक पळोवन तशेंच दोळे धांप. जेजूच्या मोगाचो अनुभव आमकां जाताना पथकात हांव सुटका. आमची कुटुंबां अभिशेक जातात. आमची कुटुंबां ताच्या मोगान भरतात. आमच्या कुटुंबांत असले अंकार बंदोड्यो सोडून येतात. आमची कुटुंबां भलायकेन भरतात. आमची कुटुंबां आशिर्वादीत जातात. जेजू म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या जिवितांत तुज्या मोगान भरूंक तूं ये. म्हजें एकसूरपण, म्हजें निरासपण, म्हजें पथकांत बोगशी तुज्या मोगाक फाटी येवंक म्हाका तूं कृपा दी. तुवें दिल्ली ती बरोवशीची उतरां समजून घेवंक म्हाका जाणवाय दी. आज ह्या रितीरिद्वारी तुज्या मोगान तूं म्हाका अभिशेक करते आसाय. म्हज्या काळजान उणें पडलो तो मोग, तें निरासपण, तें बेंबिरान सक्कड पयस कर जेजो. आज हांव बरोवसो घेवन म्हज्या घरा वचोंक, भावार्थान गुंडायेन रोमोन जियोंक कृपा दी जेजू. संसार तुका सांडी तरी हांव सांचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनातूनय म्हाका. सक्कड सांगाता. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनातूनय म्हाका. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांचो ना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी अनातूनय म्हाका. आमी कोणी अनाथ न्हय. दुनियांत काळजाच्या दवरा चिंतया. एकसूरपण, अनाथपण, रितेपण,
हे सक्कड तुमकां दोस्त आसतना जेजू सांगता तुम्ही अनाथ नाही. हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून सोवना. कीर्तन 130:6 आमकां सांगता, आवयच्या गर्भांत रुपीत जाताना म्हज्या दोळ्यांनी तुका पळयलां. जेरेमियाक तो सांगता, आवयच्या गर्भांत हांवें रुपीत करतना तुका पळयलां. पिंपरें जावन आसतना म्हाका कळीत आसा. आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच हांवें तुका म्हज्या राजा खातीर तुका विसलां. आज म्हज्या ह्या हाताचेर तुजें नांव हांवें लिखलां. तूं म्हाका मोगाचें, तूं म्हाका मोगाचो. तुजें कुटुंब म्हाका मोगाचें, तुजें कुटुंब म्हाका मोगाचो. जेजू, म्हज्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. तुज्या मोगान तूं म्हाका भरतना म्हजी अस्कत काय सक्कड पयस सरता. ह्या आराधनान म्हाका आशिर्वादीत कर, अभिषेक कर, गुण कर जेजू. मोगान भर जेजू म्हणून मागोन गावया. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. हाताचेर म्हज्या तुजें नांव लिखलां, नांव तुजें लिखलां. दोन्ही हात वयर उबारून हो संसार तुका सांडी करी, हांव सांसोना तुका. ही जेजूची बासोवणी. हर मनीस तुका करी अनाथ तरी अनाथूनय म्हाका. सांगाता संसार तुका सांडी तरी अर्गान जेजू, हांव सांसोना तूं आमकां भरोसो दिताय, तूं आमकां भलायकी दिताय. मनीस तुका करी Bless अनाथ us, Lord. तरी अनाथूनय म्हाका. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान सुमीच्या मोगान आमच्या कुटुंबां बरो दिता, आमचें जिवीत बरो दी. जेजूचो मोग 38 वर्सां तेडे आसलेल्याका, कुरड्या दोळ्यांक, कुरड्यांक, तोंट्यांक ताणें दिलो. तर रक्तस्राव स्त्रीक तो अनुभव सोडलो. जेजू लाजाराका, तशा भयण्यांक वो मेळ्ळो. आज आमकां तो मोग तुजो आमच्या काळजान, कुटुंबान, जिवितान मेळो दी. तुज्या मोगान भरतना आज कांय बंदपोस बंदोड्यो हरये पयस सरता. टच us, Lord. Heal us, Lord. Anoint us, Lord. Bless us, Lord. Deliver us, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ergan Jesu, Oglam Jesu, Maiman Jesu, Haradan Jesu, hallelujah, hallelujah, hallelujah. दोन्ही हात तुमच्या काळजात दवरा. एक घडीभर चिंता, दोळे धांपा. तशेंच आज तुमकां सांडुल्लो रिजेक्टेड पेन, अकमनाची दुखू तुमच्या काळजांत आसा गी. तांणी मोस केलो, म्हज्याच कुटुंबाच्यांनी म्हाका भायर घालो, म्हज्याच पातयेल्यांनी धोको दिलो. कोणें सांडल्यारी, इवन आवयन सांडल्यारी. पानो दिवची आवय भुरग्या सांडिना, पूण ती सांडीत जाल्यारी हांव तुका सांडचोना, हांव तुका सांडचोना. रीण आसा, रीण तुजें केस आसा, समस्या आसात, कुटुंबान समस्या आसात, मोस केला, हांव तुका सांडचोना. वेपार ना, बिझनेस ना, कामानान हांव तुका सांडचोना. इस्कॉलान कॉलेजीन शिकते आसाय, जेजू सांगता पुता धुवे, हांव तुका सांडचोना. म्हजेताव पयस वचनाका. आज पदकाच्या जिवितान, पदकाच्या कोंडांत लोळून पयस पावलाय गी. वायट वटणे सोयनी बली जावन पयस पावलाय गी. हांव तुजे लागींच आसा.
हांव तुजो मोग करता. आवय सांडल्या रे हांव सांडिना. संवसारा बरी म्हजो मोग न्हय, खवणे तावन खुर्सा पर्यंत हांवें तुजो मोग केलो. हांव आयलो तुजे खातीर मात्र. तुका नाश करूंक न्हय, लगड काडूंक न्हय, तुका सांबाळूंक राखून उरूंक हांव आयलां. हांवें कुरड्यांक पळोवचें बरें केलें, थोड्यांक चलचें बरें केलें, मोंद्यांक उलोवचें बरें केलें, बेऱ्यांक आयकुचें बरें केलें, पिडेस्तांक गूण केलें, देवसारा भायर दोंडयलें. पुता धुवे म्हाका सात कितें दिसना. आज तूं बसून आसाय म्हजे मुखार. हांव तुजें ग्राणें आयकतां, तुजें दुकां हांव पुसतां, तुजे समस्या हांव फूड करतां. भियेनाका, भियेनाका. हांव तुजे समोर आसा, सांगाता आसा, तुका हांव गूण करतां. सांडितली आवय नेणट्या बाळा आपल्या. सांडितली आवय नेणट्या बाळा आपल्या. आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोना. आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोना. दोन्ही हात वयर वाडून सांडी तरी युकरिस्ती पळया. हांव सांड सोना. ब्रदर जेजूचेर कसाया. हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका. चक्कड सांगाता. हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडसोना तुका. हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका. हालेलुया, 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान व्हडो शब्दान काळजात लावन जेजू तुज्या मोगान आमकां बरो. जेजू तुजो मोग आमचे भितर देंवन येतना पश्चातापाचे आशिर्वाद तूं आमकां दिताय. तुज्या मोगाक वयशीत पुता बरी पाटी येवंको. पवित्र सभेच्या रेगरा प्रमाणे जियोक, तुज्या कायद्या प्रमाणे जियोक आमकां कृपा दिताय. आमची कुटुंबां भुरगीं बाळां कुटुंबांत हांव जीव कोणाक येवं नाता. तांच्या हर एकल्याचेर आशिर्वाद वळोवन दी. ह्या पिरगस कुटुंबाचेर आशिर्वाद वळोवन दी. टच पावर लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. उबे रावया आमच्या जाग्यार. आमचे दोन्ही हात आमच्या तकलेचेर दवरया. आज तुमी जेजू मुखार मागोवंक येतात. हे हात ताचेच हात म्हूण चिंता. ही कूड ताणें रचली. ह्या कुडींत मस्त अस्कतकाय आसा जावंक पुरो. आज ती अस्कतकाय तो गूण करता. गर्व अहंकार काडून उडयता. ताजो मोग असो स्पिरीट काळजान देंवन येता. तो स्पिरीट देंवन येताना ताच्या नांवान पिडा गूण जाता. अंकर बनपस बंदड्यो तुटून पडटात. तशी कूड ताच्या आमोलीक रगत तुज्या हाताद्वारी तुज्या रक्त कणा कणांचेर शरांचेर हाडांचेर संदांचेर कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडाचेर शिवच्या उदका खाण्याचेर रावच्या जाग्याचेर पैणकाच्या वाहनाचेर निश्चा तुज्या त्या जाग्याचेर ताजें संरक्षण तुका दिता. जेजू आज अडेच वरांत हांव हे रितीन हांव बसून आसा. म्हाका आशिर्वादीत कर. हे म्हजें जिवीत अभिषेक कर. ह्या म्हज्या जिणेंत कितें सकड घडटा घडलां तुका कळयत आसा. म्हजे कुडी भितर कसली सकड पिडा आसा ती तुका कळयत आसा. तकले तावन पांया पर्यंत आसची पिडा जेजूक भेटोवन दी.
जेजूच्या अमोलीक रक्तान जिविताची जर तुजे भितर वाडोवली, आज हांगातावन फाटी येताना वरत्या बोळान सत्तेन ताच्या भलायकेन तूं फाटी वचत जाय. म्हणजे सांगता मागा सुमया जेजू ई कूडू ओ आत्मो ई मोत तुका समर्पण दिता. जेजू ह्या आराधनाचे विशेष बेसांव म्हजे थंय देवून येवं दी, वळोवन येवं दी. तुज्या नांवान म्हज्या कुडी भितर आसची पिडे शिडेका हांव फरमायता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून वचो. हात काडनाका, स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान, व्हड्या सुखदान, व्हड्या सुखतेन जेजू तुझ्या नावान आशीर्वाद बेसाव फेकोड ओडून दी. कोड मोतत अभिषेक जाऊ दे. कुडी भितर शिपिडा शिडा जी कोडो कोरडे बोडो दे, तोटे सोलो दे, मोने ऐको देता यफता तुझ्या उक्ते जाऊ देता. हरी एका अलर्जी हरी पिडा शिडा पयस असो दे. टच 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 ही लॉर्ड. हरे रे 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 शरे रे 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 रे. हालेलुया. हात काढा, हात तुमच्या काळजाच्या दवरा. दोळे दंपून दोन्ही हात काळजाच्या दवरा. थोडा वेळ मौनपणी तुम्ही जेजूचे स्पर्श जाल्लो मोग जाणा. तुमचो उजवो हात ह्या तुमच्या त्या सामा कुशीन गोंडाया. तुम्ही त्या सामा तुमची आतान त्या सामा घेया, तुमच्या कुटुंबा खातीर मागा. आनी त्या सामा सक्कड आमी आज तुमची दुकां तुमी बरयल्यांत, तुमचें ग्राणें तो आयकता, तुमच्या भुरग्या बाळा विशयान बरयलां सांग पुरो. कसले ते समस्ये ह्या आराधनांत मात्र न्ही आमकां वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर मागोवंक सांगलेली. कोरोना पॉझिटिव्ह जावन आसची, क्वॉरंटायनांत आसची, जी कोण वेंटिलेटरार आसात, आज आमी मागया आमच्या कडेन मागोवंक सांगली. सर ते सावा आनी हांगा बरयली ते सावा पिरगज कुटुंबाची चर्ची 30 कुटुंबाची ते सावा गांवांत परगांवांत आसची. तुमच्या सगळ्यांचे ते सावा आमी भेटयता हांव सोम्या. त्या सावा आमचे ग्राणे मागणे ऐक, आशीर्वादीत कर, गुण कर, सुडका दी, आशीर्वादीत कर म्हण मागता हांव. व्हडा तळ्यान स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू क्रिस्ताच्या नावानी सर ते सवा आशीर्वादी जाऊ दे. येवकरिस्ताचे आशीर्वाद ते सवाचे देव देव दे. टच ब्लेस अनॉइंट हील देम लॉर्ड. हरे रे 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 रे. हालेलुया. सकड आमी दिंबी घालया. येद्या वडा साक्रामेंता म्हणलें गायन करूया. येद्या वडा साक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आधार्या. सलवणवेच्या अस्कत विश्व्यांक बावडताचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुताक उल्हासानी स्तुती जाव. पदवी महिमा ससना ससना एका तळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विशीं सक्रामेंता घाल. तुझ्या कस्ताचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे. आमी बगा सारको तुजे कुडीचे निरक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां नयन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
आमचे तकले उबारुया, दोन्ही हात वयर उबारुया. आज आमी पाटी वेता आसतना आमचे पयण अभिषेक जावं दी. फाल्यां रिते रिसो निमाणो दीस आनी किसड लोक येवं न्हू. राजेचो दीस, भुरगीं मळां, युवा जाणां सकट सांगाता मेळून फाल्यांचो दीस आमी विशेष बाबान जेजू कडेन मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वीस पर बाबा तुका होकळा बोकाणे दिता. हे भुरग्यांच्या पाटयेच्या पयण अभिषेक कर, आशिर्वादीत कर. तुज्या कृपेन तूं तांकां बरो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्तांत जियेताना जैत आमचें जावन आसा. 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 कश्टांत हांव संप्रतना नश्टांत हांव बुडतना. कश्टांत हांव संप्रतना नश्टांत हांव बुडतना. संसार म्हाका संताना, संसार म्हाका संताना. जेजू के दिस संसोना, जेजू के दिस संसोना. क्रिस्तांत जियेताना जैत आमचें जावन आसा. क्रिस्तांत जियेताना जैत आमचें जावन आसा. मोकळ पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.